Start question number one. Speaker sir, काल एक हांगा आमचेर क्वेश्चन दिवना म्हणून आन्सर दिवना म्हणून क्वेश्चनाचे लास्ट मोमेंटार लिडर ऑपोजिशनान सांगलें की आमी आजून बसून क्वेश्चन लोड करूना. आमी 11:04 तो क्वेश्चन लोड केलो. स्पीकर सर, काल राती हांव हिंगा एक मिनट क्लॅरिफाय करता. ना. टिल 1 o'clock हांवें चेक केलें. स्पीकर सर, अजून आन्सर अपलोड म्हणून दाखयता. दिस इज अ फ्लॉ ऑन द पार्ट ऑफ द सिस्टम. स्पीकर सर, ते आन्सर सेम अल्टरनेट एल्टनागे हांवें घेवपाचो. म्हाका कित्याक दिल ना 3A मुगे तू तो तुझ्या हांवें चेक केलें. मुगे हितून सोदतलो. क्लब केल्लो क्वेश्चन. स्पीकर सर ऑलरेडी लोड केल्ले आसा. ना ऐक स्पीकर सर ऐक. क्लब केल्लो क्वेश्चन थंय आज पासून आन्सर मुगे हेजेर ना. चेक कर. हेजेर ना पळय न्हू. क्लब केल्लो क्वेश्चन तू ताज्या हेजेर Answer is already there. It is in zip format. Answer was already there. I check कर. It is in zip format. It was already there. I checked the answer. हांवें स्वता चेक केला. Answer असा sir. आज पासून चेक कर ना. 3A स्पीकर सर सांगत ते ऐक. स्पीकर सर, लेट्स नॉट क्रिएट. दिस इज अ हाऊस. Answer upload means what? Till now, if I go on my portal, why I have to go to Elton's portal? I have to be given answers on my portal. तुझ्या पोर्टलाचेर एल्टनाच्या हातूंत सोद. एल्टना कितें हांव सोदतलो. मुगे हेजेर म्हाका आन्सर येवपाक. चीफ मिनिस्टर रायट. इट इज क्लब केल्लो क्वेश्चन तो. म्हाका आन्सर येवपाक जाय. म्हाका आन्सर एल्टनागे आन्सर हांव कित्याक दितलो. म्हाका कित्याक दिवपा ना. कित कडेन येतले आन्सर. कितें Start question number प्रॉब्लम हे सेम व्हायरस हे बंद जाला तेसलो व्हायरस तो. Because sir, I'd like to take question number 1B. 1B. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, माझो जो क्वेश्चन आसलो आयज तो म्हणजे टुरिझम प्लॅन टू एट्रॅक्ट हाय एंड टुरिस्ट. आता स्पीकर सर, म्हाका जो रिप्लायज मेळ्ळ्या त्यो सॅटिस्फॅक्टरी ना. कित्याक सांगता स्पीकर सर. स्पीकर सर, पयलू म्हणजे हांवें डिटेल मागलेली की द डिटेल्स नॅशनॅलिटी वायज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंटरनॅशनल टुरिस्ट दॅट विजिटेड द स्टेट फॉर द लास्ट 3 years. The details of the countries that sent high spending tourists to state. Speaker sir, हांगा म्हाका रिप्लाय असो येयला आनी ह्या रिप्लायन अशें सांगलां की डिपार्टमेंट डज नॉट मेंटेन कंट्री वायज स्पेंडींग डिटेल्स. आतां स्पीकर सर, ही एनेक्शन अटॅच केल्या. आतां तुमी पळयता आसतलो 2020 ब्रेकअप आसा, 2021 ब्रेकअप आसा, 2023 ब्रेकअप, 22 ब्रेकअप आसा, 2023 and 2024. स्पीकर सर, हांगा रिप्लायन अशें आसा द कंट्री वायज डेटा फ्रॉम द इयर 2023 ऑनवर्ड्स इज नॉट अवेलेबल हेज द सोर्स एजन्सीज सबमिट्स ओनली द कन्सुलेटेड डेटा ऑफ इंटरनॅशनल टुरिस्ट अरायवल. स्पीकर सर, एक कितें हांगा स्पीकर सर टुरिस्ट आसा 3 lakhs मार. हांगा 22,000 2021 2022 1,69,000 सुमार आसा. 2023-24 सांगता 23 सांगता 4,52,702 आणि 2024 सांगता 4,67,911. स्पीकर सर, आमी खंयच्या हेच्या आधाराचेर हे बिलीव करपाचे. हो जो डेटा स्पीकर सर दिला आणि इतलो स्पेंडींग जाता, आमी खंयच्या आधाराचेर प्रश्न स्पीकर सर शांतपणे प्रश्न विचार आणि उत्तर घे. स्पीकर सर, शांतपणे हांव विचारता, आमी खंयच्या आधाराचेर आमी बिलीव करपाचे हो डेटा सारको आसा म्हणून. कित्याक हांगा कंट्री वायज ब्रेकअप ना. येस मंत्री. Speaker sir, जे बाब विरेश बोरकारान सांगला ते सारकें आसा. 2022 आमकां डेटा मेळटालो. दीस डेटा वॉज सोर्स सेंट्रली आणि सेंट्रल डेटा नॅशनल डेटा जो मेळटालो तो आमी इनकॉर्पोरेट करून गोवा डेटा आमी मॅच करताले. 2023 आणि 2024 जो डेटा ऑफ नॅशनलिटी वायज जे धाडटाले ते ताणें धाडले ना. ते लास्ट एसेंब्लीकूय आमी सांगले. तो विशय आमी सेंट्रा कडेन घेतलो. सेंट्रान ताज्या मागीर मेसर्स वॉन म्हणून प्रायवेट एजन्सी ती एम्पॅनल केली आणि दे आर रायट नाव गॉट इन टू डेटा एनालिसीस. फुडल्या एसेंब्लीच्या पयलीं म्हाका दिसता पूर्ण तरेन ताका डेटा जाय तसो मेळटलो. आतां स्पीकर सर, जेन्ना आमी आमचो डेटा डिरायव करता, वी हॅव अ पर्टिक्युलर मेथोडॉलॉजी ऑफ कॅल्क्युलेटिंग 4 ways: एअरवेज, रोडवेज, रेल्वेज, वॉटरवेज, विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ क्रूज टुरिझम. या 4 माध्यमांतल्यान मेथोडॉलॉजी प्रमाणे आमी इंटरनॅशनल आणि डॉमेस्टीक आमी डिरायव करतात.
आतां स्पीकर सर एक सायडीक FRR कडल्यान सी फॉर्म आमकां मेळटा हॉटेला कडल्यान जे हॉटेल रेजिस्टर्ड आसता आनी बाकीचे आमी मेळटा तातूंतल्यान there are many people who come on homestays, there are many people who are other areas which today speaker sir with the industry we said time software तुम्ही घालून घेयात म्हणून आमी तांकां 2 वर्सां रिक्वेस्ट केल्ली 1 एप्रिलाच्यान टायम सॉफ्टवेअर म्हणजे टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर हो कंपल्सरी जातलो फॉर ऑल हॉटेल्स all guest houses, everybody to ensure that they are able to fill these forms कित्याक इंडस्ट्रीन कितें करचें तांकां जाय तशें करचें एट द सेम टायम आमकां डेटा मेळचो हे प्रामुख्यान आमकांय गरज आसा स्पीकर सर ताज्या खातीर जी गरज आसा बाब विरेशान काडल्या ती येता त्या वर्साक एप्रिलच्यान कंपल्सरी जातली जातूंतल्यान फाटल्यांतल्यान आमी API आमी घेतले आनी पूर्ण तरेन आमकां डेटा तातूंतल्यान मेळटलो आतां फुडलें सांगता स्पीकर सर इफ आय गो टुवर्ड्स द डेटा ऑफ वॉट वी हॅव हेड we can't discount the charter flights which have been coming. We can't discount the international flights which are coming. Speaker sir, आम्ही last year एक 3 महिन्याक week year endak we were talking about negative tourism of Goa which started throughout the country. एक campaign सुरू झाली speaker sir की गोंया tourismूच ना, गोंया कांयच ना, कोणूच येना गोंया आणि सरकाराक प्रश्न येवंक लागले की तुम्ही हाजेर कित्याक उलयनाका म्हणून वी वेटेड हांव मुख्यमंत्र्याकडे उलयलो आनी मुख्यमंत्री एकूच सांगलें ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर वी आर सोल्ड आउट वी डू नॉट हॅव एनी पीपल फर्दर रूम्स टू सेल आउट ऑक्युपन्सी 100%. एडिशनली स्पीकर सर आमकां जी रेट तातूंत हॉटेलांची लोकांनी घेतली वी रियलायज दॅट क्वॉलिटी ओवर क्वॉन्टिटी हेज स्टार्टेड बिकॉज 30-30 हजाराचो रूम सुद्दां लोक घेवपाक लागले डॉमेस्टीक ऑर इंटरनॅशनल. आज सुद्दां तूं दिल्ली वच बॉम्बे वच बेंगलोर वच जाल्यार परत यो फ्लायटी फूल आसात. सो सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार स्पीकर सर जेन्ना इंडस्ट्री बरी चलताली वी डिडंट रिप्लाय आमी स्टॅटिस्टिक्स घेवन पयले जानेवारीच्या 10 काय 12 तारखेक आमी टुरिजम कॉन्क्लेव घेतलो जातूंतल्यान आमी डिक्लेअर केले वॉट वॉज अवर स्टॅटिस्टिक्स जातूंतल्यान डॉमेस्टीक टुरिजम ओवरऑल 22% वाडलें फॉरेन टुरिजम 3% वाडलें आनी ओवरऑल एवरेज 21% ग्रोथ विजावीस लास्ट इयर हे आमी सांगून दिलें. 2019 स्पीकर सर वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग सगळे जाण प्री कोविड आणि पोस्ट कोविड मेजरमेंट घेतात. प्री कोविडान स्पीकर सर डॉमेस्टीक फुटफॉल्स हॅव इन्क्रीज्ड. आता सगळ्या जगाक खबर आसा इंडियन्स आर स्पेंडर्स आणि सगळ्यांक टार्गेट आसा की इंडियन्साक कशें टॅप करप काय म्हणून ताज्या खातीर वी कॅनॉट डिस्काउंट आवर ओवर इंडियन्स टू गो समवेअर बिकॉज गोवा हॅज बीन अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. इंटरनॅशनल टुरिजमाक स्पीकर सर आमी दोनूच मार्केट्स पयलीं डिपेंडंट आशिल्ले रशिया आणि UK. Today we are talking about Poland, we are talking about Kazakhstan, we are talking about Kyrgyzstan, we are talking about Uzbekistan, we are talking about more countries added in the list to what we went and connected. Number speaker sir is one game and per tourist येता तो spend one game. So जेन्ना आमी डेटा तुजेर उलयता येता ते असेंब्लीच्या सोंपयता मरे तुका उलोवंक दिल्ले न्ही येता ते असेंब्लीच्या फुडल्या असेंब्ली पर्यंत आय थिंक वी शूड हॅव अ बेजीक प्रोडक्टीव डेटा पूण इंडिया डेटा धरली इमर्जिंग मार्केट धरले आनी तो डेटा आमी सोर्स करूंक लागल्या स्पीकर सर जातूंतल्यान आमकांय तितलेंच पडलां आनी काल विजयान बरें म्हणलें टुरिजम इज वन एरिया जे हांवूय उलो मारतालो वेर ऑल ऑफ अस हॅव टू बी टुगेदर एकामेकाक क्रिटिसायज करून कांयच जावपाना कित्याक दॅट इज अ इंडस्ट्री वीच टेक्स केअर ऑफ एवरीबडी इकॉनॉमिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट ताज्या खातीर तुजे कितें विचार आसा तुका कितें सजेशन दिवंक जाय वी वील डेफिनेटली टेक इट कन्स्ट्रक्टिवली स्पीकर सर ताणें सांगचें. स्पीकर सर जशें मिनिस्टरान सांगलें की टुरिस्ट येता इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन जावं डॉमेस्टीक टुरिस्ट येता आनी मेजरली डॉमेस्टीक येता म्हणून आतां मातसो लागीं उलय आयकूं येना स्पिकराक लागीत आसा स्पीकर सर एक मिनिट जालो आतां स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता आयज आमची जी खंयच्या एअरपोर्ट आसा स्पीकर सर आतां खंयच्या एअरपोर्टाचेर येयले पयलू आमकां कितें दिसता पयलू आमकां कसिनो दिसता. आतां खंय ना खंय आमचो हेरिटेज आमचो कल्चर हो एअरपोर्टाचेर रेल्वे स्टेशनाचेर बस स्टँडाचेर प्रमोट जावपाक जाय आसलो मात सगल्या कडेन बस स्टॉप आसूं जावं रेल्वे स्टेशन आसूं जावं एअरपोर्ट आसूं हांगा सगल्याक कितें प्रमोट जाता कसिनो प्रमोट जाता. आतां तुमी होर्डिंगां पळया तेंची एंट्री मारल्यार पुरो होर्डिंग तीच दिसता. तुमी बाकीच्या स्टेटीन वचात म्हाका दिसता तुमी आतां हालींच केरला गेल्ले तुमी पळयला आसतले कोची एअरपोर्टाचेर थंय तेंचो आख्खो हेरिटेज थंय डिस्प्ले केला. तुमी पळया मुंबय एअरपोर्टाचेर थंय आख्खो तेंचो हेरिटेज जो आसा तो डिस्प्ले केला हेरिटेज कल्चर डिस्प्ले केला. तुमी वचून पळया बेंगलोर एअरपोर्टाचेर थंय तेंचो हेरिटेज
हेरिटेज कल्चर डिस्प्ले केला आमी खंयच्या एअरपोर्टाचेर वयता त्यांचो हेरिटेज कल्चर डिस्प्ले जाता आमी देहरादून गेल्ले देहरादून थंय त्यांचो कल्चर हेरिटेज डिस्प्ले जाला सो प्रत्येक कडेन स्पिकर सर त्यांचो कल्चर हेरिटेज डिस्प्ले जाता कित्याक ट्युरिजम प्रमोट जावपाक जाय आनी जितले फुटफॉल वाडपाक जाय म्हणून आनी हांगा कितें जाता आमी फक्त कसिनो प्रमोट करता स्पिकर सर आमी तसोच आनी एक क्वेश्चन केल्लो की आयज सरकार जो आसा म्हाका दिसता तो ट्युरिजम प्रमोट करपाचे चड हितून कसिनो प्रमोट करता आमी हांवें स्पिकर सर आनी एक क्वेश्चन केल्लो आयज तोय क्वेश्चनाचो सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर येयल्लो ना स्पिकर सर हांव मुद्दम वाचून दाखयता वेदर इट इज अ फॅक्ट दॅट गोवा हॅज अ रिच कल्चर ऑफ आर्ट फ्लोक म्युझिक हिस्ट्री इफ सो द स्टेप द डिपार्टमेंट हॅज टेकन टू प्रमोट दीस एक्सपेक्ट ऑफ Goa among all stakeholders. The detail of the amount spent to promote Goan culture and local artists. Speaker sir, हेजेर म्हाका उत्तर येयला आन्सर जो येयला तो एस सर. आता हे डिपार्टमेंट चलता कशें म्हटल्यार एस सर मिनिस्टरान सांगलें तांकां एस सर घाल आनी काबार कर म्हणून स्पिकर सर आयज पेंडींग कितली जाल्या हे कल्चर आमचो प्रश्न हांव स्पिकर सर हे एलोबरेट करपाची गरज आसा स्पिकर सर एलोबरेट कर हो स्पिकर सर हो प्रश्न हांव ताका सांग हांव विचारता स्पिकर सर हांव सिंपल विचारता सिंपल एकूच मिनीट स्पिकर सर हांव आन्सर दितलो आन्सरूच दिवंक ना स्पिकर सर हो जो एस सर म्हटला स्पेंडींग कितली केला तुम्ही हेरिटेज कल्चर प्रमोट करपाक कितें स्पेंडींग केला हेजो उत्तर दिवंक ना स्पिकर सर म्हाजो प्रश्न आसा जावं हो जो डिपार्टमेंट आसा हो डिपार्टमेंट फक्त कितें आयज मिनिस्टराचेर हेजेर चलता बाकीचे काय पडलेले ना म्हटल्यार डिपार्टमेंट वायज तेंच्यांनी डिटेल दिवंक जाल्ली एनेक्शन अटॅच करपाक जाल्लो कितलो स्पेंडींग जाला पयल्या उत्तराक आन्सर ना दुसऱ्या उत्तराक आन्सर ना एस सर म्हणून दिला स्पिकर सर म्हाजो सेकंड सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा म्हाका क्लियर जाय स्पिकर सर हांवें बेश्टे फोकाणा न्हू आयज ट्युरिजम इंडस्ट्री आयज वयर सकयल जाता म्हणटा आयज तेंचो आमदार मायकल लोबो सदांच म्हणटा की ट्युरिजम डिक्लायन जाता आमी म्हणटा ते म्हणटा तुमचो आमदार म्हणटा ट्युरिजम डिक्लायन जाता म्हणून सो हे जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हाजो दुसरो सप्लिमेंटरी हो म्हाका स्पेसिफीक आन्सर जाय स्पिकर सर हाऊ मच अमाउंट वॉज स्पेंड ऑन रोड शोज इव्हेंट्स स्टडी टूर सोशल मिडिया प्रमोशन टेलिव्हिजन रेडिओ and which markets were tapped for high-end tourists. For example, Germany असू, France असू, USA असू, इंग्लंड असू, जपान असू, पोलंड असू, टर्की असू, खंयची कंट्री असू हे कितें केलां स्पेसिफीक म्हाका आन्सर जाय मिनिस्टरा कडल्यान स्पिकर सर ताजे प्रश्न विचारता आसतना आर्ट कल्चर हे आर्ट एंड कल्चर पळयता हांव न्हय आतां आर्ट एंड हातूंत कल्चरल टुरिजम आमी प्रमोट करता ताणें आतां वचो बस हांव उलयतां बस माय उलय कल्चरल टुरिजम आमी प्रमोट करतात कल्चरल टुरिजम करता आसतना कितें आशिल्लें स्पिकर सर इतलीं वर्सां कार्निवल आनी शिगमो हे दोन सेलिब्रेशन जाताले लोकांचे इल्ल्या आमदारांची मागणी आयली की आनी आमचे शिगमे थंय व्हरचे मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन 15 दिसांक 18 जाग्यांचेर आमी शिगमो व्हरता आसतना आमी फक्त बॅकअप दिता एक रिस्पेक्टीव समिती नाल्यार म्युनिसिपालिटी ती करून काडटा आतां आमकां फूल इयर फेस्टीव कॅलेंडर करपाचें आमी ऑलरेडी चालू केल्लें आसा स्पिकर सर जातूंतल्यान एक सांवजोव जे 2 वर्सां ओल्ड गोवा जाल्लो अंदू शिवले जातलो स्पिकर सर वेर बाय दिलायला लोगून आपले पूर्ण प्रेजेंटेशन करून बोनेरा कशी जाता सांवजिवा कसो जाता सांवजिवा वेळार कितें जाय तें पळयतात बस रे म्हाजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा स्पीकर सर तो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा हो स्पीकर सर बोलयता आमकां सगळें खबर आसा शिगमो खंय जालो कार्निवाल खंय जालो बोनेरा खंय जाली इव्हेंट खंय खंय जालो ते सगळें खबर आसा आमकां स्पेसिफीक क्वेश्चन आन्सर जाय स्पीकर सर की कितलो स्पेंड जाला पयशे कितले मोडल्या तिजोरींतल्यान पयशे कितले गेल्या हो आन्सर स्पीकर सर तिजोरींतल्यान पयशे कितले तुका वेळ दिता आन्सर म्हणून जाता स्पीकर सर आमी ते सगळे जाणा स्पीकर सर एक म्हण आसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयिल्ल्याक इंटेलिजन्स मे गेट आर्टिफिशियल बट स्टुपिडिटी विल ऑलवेज बी नॅचरल म्हणून आतां सांगपाचो म्हणल्यार स्पीकर सर ताणें प्रश्न विचारलो ताजो उत्तर दिवपाक तरी म्हाका दी बाबा 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 करून उलयलो आनी काका काका करून केलें म्हणून जायना स्पीकर सर लेट हिम टॉक लेट हिम आस्क आय विल आन्सर हिम कल्चरल टुरिजम प्रमोट करपाक आज आमी सांवजिवां व्हेलो बोनेराचो सपोर्ट वाडयलो आमी चिखलकालो तयार केलो वीरभद्र आनी बाकीचे फेस्टिवल रविबाई आनी बाकीच्या कडेन उलोवन आमी करूंक सोदतात थ्रू आउट द इयर फेस्टीव कॅलेंडर करूंक सोदता जातूंतल्यान जो ट्युरिस्ट येता पर्यटक तो जानेवारीन यो नोव्हेंबरान यो डिसेंबरान यो ताका कितें तरी कल्चरल पळोवंक मेळटलें गोंयची दायज गोंयचे कल्चर हे दाखोवपाची जी प्रथा आसा सगळे आमी कॉम्युनल हार्मोनीन आसात ते दाखोवपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा तातूंत कल्चरल टुरिजम आमी प्रमोट करता
तातूंतल्यान सगळे फोक आर्ट सगळे तुवें म्हाका फाल्यां विचारलें थंय तो घोडेवाडी करता हें करता दॅट इज अ पार्ट ऑफ हिम एज अ ओवरऑल इव्हेंट वी वील डू इट बट इंडिविज्युअल ताणें म्हाका विचारलें फोक आर्ट कितें बाकीचे ताणें जें विचारलां म्युजीक कितें आर्ट एंड कल्चर एज टू रिप्लाय म्हणून ताका येस सर म्हणलें दुसरें स्पीकर सर ताका जाय स्पेंड ताजे अनस्टार एलिक्यूक ऑलरेडी तोच रिप्लायज इन द लास्ट असेंब्ली ऑल्सो ताणें मागिल्लें दिल्ली आसा ताज्याच कडेन रेफरन्स आसा ताका जाय जाल्यार परत डिटेल ताणें म्हाका मागुनी डिटेल ताका दिता हांव सारकें काडून कित्याक जें केलां तें दाखोवचेंच पडलें न्ही आनी अशें न्ही की तें खंय भायर करून घेतलां हांगा गोंयांत केल्ल्यो गजाल्यो गोंयकारूच थंय पार्टिसिपेट जातात आमी दिता तुका प्रश्न असो आसा स्पीकर सर ह्या 2 वर्सान आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस प्रथा चालू केली जी पयलीं नाशिल्ली We started going and exploring hinterlands. We are today promoting MICE tourism. We are today promoting adventure. We are promoting weddings as a destination. Wellness चालू केले आणि हे वर्टिकल्स करता असताना इको टुरिझम आणि बाकीच्या हातूंतल्यान साहजिक आसा that we need to start representing it in a manner where we can talk international markets, domestic markets आणि लोकल आमच्या कम्युनिटीजांक कशें पावतले काय म्हणून आणि ताज्या खातीर योग्य पॉलिसी योग्य इकोसिस्टम आणि जे कोण धंदो करता स्पीकर सर इतली वेळ तो अजून पर्यंत म्हणटा म्हाका इतले टुरिस्ट रावता खंय काय म्हणून आज चॅलेंज जालें आमकां सप्लाय एंड डिमांड हॉटेलाची इन्व्हेंटरी कमी आशिल्ल्यान आमकां आज रूम्स कमी पडटा टुरिस्ट चड येतात 4 स्टार 5 स्टाराची जी वयली एवरेज ऑक्युपन्सी 75%च्या वर्साची काडलेले कमी जायना तो म्हजो एकूच आसा स्पीकर सर ताका कितें समज जाय कोणाक कितें मोडलें कितें मोडलें ताणें म्हाका दिवचें ताका पूर्ण रिप्लाय दिता स्पीकर सर मिनिस्ट्री आणि डिपार्टमेंट हो म्हाका दिसता बूस्ट करता करप्शनाक बुस्टर डोस दिला जो स्टुपिडिटी म्हणटा पळय स्टुपिडिटी हे करप्शनाक बूस्ट करपाक स्टुपिडिटी आसा कित्याक स्पीकर सर सांगता कित्याक जो प्रश्न हांवें केल्लो एक सिंपल प्रश्न आसलो आतां परत एकदा रिपीट करता जो प्रश्न आसा तो म्हणजे स्पेंड कितलो केला आणि हो म्हाजो एलिक्यूनूय आसा स्टार एलिक्यू तो अनस्टार एलिक्यूची बीन खबरी सांगू नाका स्टार एलिक्यू जेन्ना आमी घालता डिपार्टमेंटाक म्हाका प्रिविलेज आसा हो आन्सर घेवपाक लागून आय एम अ स्टेक होल्डर म्हाका हांगा एसेंब्लीन निवडून धाडले ताकाच लागून आयज उत्तर जो मिनिस्टर सिनियर मोस्ट मिनिस्टर इतलो सिनियर एक्सपिरियन्स जो हे आसा MLA आसा तो आयज अशें सांगता की बाबा जो दुसरे म्हटलं कितें केला ते सांगता हांव म्हणटा कितें स्पेंड कितलो केला पयसो हो उत्तर स्पीकर जर जाय कितलो पयसो स्पेंड केला डिपार्टमेंटाक सांगपाचें इव्हेंट जे केल्या इंटरनॅशनल डोमेस्टिक घाल्लो आसा लोकल कितले मोडले हो एलिक्यू आसा शिगम्याक कितले मोडले कार्निवालाक कितले मोडले Total- चिखलकाल्याक कितले मोडले ताका दिता आज दनपरात दिता आय विल लेट ऑन द टेबल कित्याक लिपोवंक सोदता स्पीकर सर लिपोवपाचे खंय प्रश्न आसा लिपोवपाचें आसा करप्शन आसा लिपोवंक सोदता आसतलें आतां दिता मरे दनपरात करून दाखय तू रिड आउट करून दाखय कितलो स्पेंड केला आतां तुका दनपरात दिता मरे सगळें लेट ऑन द टेबल येवपाक जाय आयज एलिक्यू आसा म्हणून प्रिपेर येवपाक जाय सर. डिपार्टमेंट ऑफिसराक सांगपाक जाय स्पीकर सर, कितलो स्पेंड केला प्रश्न विचारपाक लास्ट विचारूनी हांवें उत्तर टेबल स्पीकर सर आयजूच करून उत्तरां मेळटली एक्सपेंडिचर कितलो केला स्पीकर सर तो ब्रेकअप आयजूच करून स्पीकर सर दिता मरे तुका स्पीकर सर दनपारच्या पयलीं दिता स्पीकर सर म्हाजो लास्ट सांगता कित्याक आन्सर स्पीकर सर म्हाका एकूय मेळ्ळो ना सारको कित्याक क्लियरिटी डिपार्टमेंटाक मातशी ना टुरिजम हांव कशें कितें चलता आनी कितें करूंक सोदता तें आतां पळयता आसतना लास्ट जेन्ना क्वेश्चन हांवें विचारलेलो द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन अपग्रेडेशन ऑफ टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर टेकन अप बाय द डिपार्टमेंट इन द लास्ट 3 years whether new touristic landmarks have been identified and developed was simple question speaker sir simple आता ह्या क्वेश्चनाक स्पीकर सर उत्तर कितें येयलें उत्तर येयलें सर reply cannot be furnished in the views of rule 37 of the rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly स्पीकर सर आता हांव हो जो रूल बूक आसा हांवें हो रूल बूक आख्खो वाचलो स्पीकर सर आनी ह्या रूल बुकान रूल 37 जो आसा तो वाचलो तितून ज्यो सब क्लॉजीस आसा 22 सब क्लॉजीस आसा सगळे वाचल्यो स्पीकर सर आनी एकूय सब क्लॉजान हें मेन्शन केल्लें ना की 3 वर्सांचे जे आमी हें मागता डिटेल मागता इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तो एकूय हितून सांगलेलो ना सो स्पीकर सर आयज जो मिनिस्टर आयज येदो व्हडलो मिनिस्टर टुरिजम डिपार्टमेंट चलयता सीएमान आयकोन घेवचें हे जो रूल बुकान मेन्शन केला आयज TCP डिपार्टमेंटाचो TCP मिनिस्टर घालता रूल बूक हे करता तुमचे डिपार्टमेंट घालता हे तुमी चॅक करपाक जाय आसलें कित्याक स्पीकर सर तुमकांय टुरिजम लागता म्हाकाय टुरिजम लागता गोंयच्या जे हे आसा स्टेक होल्डर सगळ्यांक टुरिजम लागता आनी तितून स्पीकर सर हो रूल मेन्शन करता 37 आनी स्पीकर प्रश्न कितें हो रूल मेन्शन करता आन्सरूच करिना रूल स्पीकर सर खंय मेन्शन केला हो रूल बुकार पळय 37
स्पीकर सर आमदार नवो आसा आमी 2012-17 अशेंच विचारताले स्पीकर सर आमदार नवो आणि आमदार पोन्नो आमदार स्पीकर सर, गेला म्हटल्यार आमदार सवयीच जाले हे. हो गुणो सोडपाक- इंटेलिजन्स मे बी आर्टिफिशियल मनशा बिल्डिंग हे नॅचरल परत सांगचे पडटा करप्शन आसा हितून स्पीकर सर करप्शन आसा सेक्शन चालू आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले जाला आणि खंय तुमकां वता? म्हणटा लास्ट 3 मोदींचो वर्सां विचारपाक लाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले डेव्हलप सुरेश बाब, जाला सुरेश बाब, उत्तर आमकां कित्याक मेळना कसं हेचो उत्तर उत्तर कित्याक मेळना स्पीकर सर 12 तारा बारा तारा न्हू आमी सारखे उत्तर करता कन्फ्युजन करपाक क्रिएट स्पीकर सर करपाक ना स्पीकर सर एक मिनिट ताणें प्रश्न घालून सांगता सब्जेक्ट आशिल्लो टुरिजम प्लॅन टू एट्रॅक्ट हाय एंड टुरिस्ट पयलो प्रश्न ताणें विचारलो सेकंड विचारलो थर्ड विचारलो बरो आसा चवथो ताणें विचारलो आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड आमी येस सर म्हणलो पांचवो प्रश्न कितें विचारता स्पीकर सर तो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर विचारता सो पूर्ण डिपार्टमेंट एक प्रश्न विचारता आनी एक प्रश्न घालपाक जाय आशिल्लो ताज्या खातीर 37 समज ताणें काडले सब क्लॉज 11 It shall not ask for information on trivial, vague or meaningless matters. Yes, sold. Nor information of too many details. Because sir, वर रिप्लाय समज हांव असो करपाक लागलो तुका कितली उत्तरां एक प्रश्नान जाय तूं आनी प्रश्न घाल Speaker sir, too many- आणि too 3 many इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर विचार पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर सर मिनिस्टर हायड करपाक सोदता स्पीकर सर टू मेनी डिटेल्स कितें आसा तू हांगा मार्केटिंग 2 पेजी दिल्या टुरिझम प्लॅन टू अट्रॅक्ट दॅट हाय टुरिस्ट हो प्रश्न तुझो ताची जाप दिली आता ह्या जापेर तू विचारता इन्फ्रास्ट्रक्चर उत्तर स्पीकर सर ना स्पीकर सर हे करप्शन आसा हे 400 बीसी आसा हांगा स्पीकर सर पैसे स्पीकर सर 400 बीसी कितें 400 स्पीकर सर हांव ते करता 400 BC इंटेलिजन्स तुम्ही ताज हॉटेल दिला लिजा आर्टिफिशियल तुम्ही टुरिझमाचो जागो ताज हॉटेलाक दिता. is artificial. तुम्ही Stupidity will be natural. प्रोजेक्ट पेंडिंग दवरला पर्सनल एजेंडा आसा स्पीकर सर कितें पर्सनल एजेंडा आसा हांव एलेज करता स्पीकर सर हे स्कॅम आसा व्हडले तेका लागून ते दिना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गोंयांत कितले जाला हे दिवपाक कितें जालें तुमकां कोण दिणार रे? दिया मरे प्रश्न डिटेल दिया विचार मरे मरे. रूल कित्याक मेन्शन करता डिटेल दिया स्पीकर सर हो व्हडलो स्कॅम आसा स्पीकर सर हो स्कॅम आसा व्हडलो कितें स्कॅम सर हे कितें 400 दिवपाची गरज आणि आसा हेच ना 3 वर्सांची डिटेल दिवपाक कितें जाला स्पीकर सर, 3 वर्सांची डिटेल स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले डेव्हलप जाला परम दवरूंक लाय स्पीकर सर केवली भाषा असेंब्ली न्हय डेकोरम कळना लोकांनी परत शीट आन्सर करपा तुम्ही हे स्पीकर सर सपोर्ट करपाक न्हू तुम्ही हे सपोर्ट करपाक न्हू मंत्री न्हू हांवें रूल 37 आम्ही 3 वर्सांचो 15 वर्सांचो डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें डेव्हलप केला कितें जाला हे डेटा दिवपाक कितें जाता मिनिस्टर उत्तर दियात तूं उत्तर दियात पॉइंट ऑफ ऑर्डर माझ्या म्हणण्यात ताका स्पेसिफीक इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर विचारपाचें आसा ताका स्पेसिफीक खंयचो प्रोजेक्ट कोणाक कित्याक दिलो हे विचारपाचें आसा स्पेसिफीक विचारला ऐकून घे त्यांनी स्पेसिफीक विचारचे खंयसरूय त्यांनी कितेंय डायरेक्ट एखादो प्रश्न विचारून होल टुरिझम डिपार्टमेंटाचेर जर विचारतलो म्हटलं आसत आणि ते आन्सर जर तो मंत्र्या कडल्यान एक्सपेक्ट करता आसत जाल्यार ताका ते मेळचे ना स्पीकर सर स्पेसिफीक जाय जाल्यार फुडल्या असेंब्लीक तरी ना ना स्पेसिफीक स्पीकर सर आम्ही बाकीचे स्पीकर सर सपोर्ट करता सपोर्ट करता मंत्री स्पीकर सर हे तुम्ही समाज असा ब्रेक डाऊन दिवपाक किती जाता हांगा सगळे लोक पळयता गोंयची जनता पळयता हो ब्रेक डाऊन दिवपाक किती जाता अरे लोक पळयताना तथ्य विचार मरे हो प्रश्न विचार स्कॅम आसा मरे. तुम्ही डिटेल दी इन्फ्रास्ट्रक्चर डिटेल दिया हर तुम्ही question- तुका दिवपाक किती जाता सर. डिटेल मार्केटिंग विचारता, मार्केटिंग विचार. इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तू मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो टुरिझमाचो गोंयकारांचो जागो सर. कसो केलो तुम्ही सर. अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आसतले आवाज चढयलो Scam हे म्हणून सर, उत्तर स्पीकर सर. मेळटलें. ते आउट जातले म्हणून आज लिपोवन दवरता हो मिनिस्टर हे आउट जातले म्हणून लिपोवन दवरता मिनिस्टरान क्लियर कट पयर ओल्ड गोवा गेल्लो मॉल आपण ऑपोज करतलो तेका लागून तुका U-turn पहिले करतलो, वाचचे तेका पडटा लागून तुका थंड मॉल पडलो, करतलो तेका काय लागून एम्युनिटीज तू करतलो फाटी सरतो हांगा पडलो. सवय जाल्या हांव स्पीकर ओल्ड सर गोवा गेल्लो वाचन म्हणून तुका फाटी घेवपाची सरतो पडलो आयज बारा, बारा, मिनिस्टर फाटी सरतो तारा, पडलो. तारा, तारा. काल फाटी सरतो पडलो ओल्ड गोवा गेल्लो म्हणून हांव ओल्ड गोवा गेल्लो म्हणून कित्याक फाटी काडले तर येस बफर झोनाल कित्याक फाटी काडले स्पीकर सर हो उत्तर स्पीकर सर तुवें अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा बोरकार. ही गोंयचे जनतेचो बोरकार अवधाची डिसिजन मेकिंग करत स्पीकर सर Racist म्हणून उत्तर हे रॉंग मेळ्ळा स्पीकर सर स्पीकर उलयताना तरी वगैरे ना स्पीकर सर म्हाका उत्तर अरे उत्तर जे स्पीकर आसा आणि हे स्पीड बस complete मारे wrong पडलो आसा. तो उभो रावन तू बसपाक जाय स्पीकर सर हे बाकी आसा. ना 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 राव राव स्पीकर सर म्हाका एक रुलींग युरी राव तुम्ही एक रुलींग दिया तुमकां मान्य आसा ना तुमकां मान्य आसना तितले सांग हांव बसता स्पीकर सर
तुमकां स्पीकर सर तुमकां हे मान्य आसा तुमकां हे मान्य आसा तुमी सांगा तुमकां हे मान्य आसा मान्य आसा म्हणून रुलींग दिया हांव बसता अरे तुम्ही मान्य आसा म्हणून रुलींग दिया तू एकटो हांव बसता उलयता तू आमचें म्हणणें आयकना मंत्र्याचें म्हणणें आयकना तुम्ही रुलींग Continuous उलयत आसता. तुम्ही म्हाका रुलींग दिया हो जो रूल मेन्शन केला तेंच्यांनी 37 अंडर तुमकां मान्य आसा हांव बसता ना स्पीकर सर हे स्कॅम आसा स्पीकर तुम्ही बिकॉज स्कॅम असेल दाखोनी स्कॅम 420 कितें उलयता ही सुरेश बोरकार. भाशा रस्त्यावयली भाशा रस्त्यार उलयन सांग प्रश्न Because हांव इंसान rules जाता. of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly. Yes, sir. Minister प्रश्न about- असा tourism plan to attract high-end tourists. तू उत्तर मागता with upgradation of tourism infrastructure. म्हणजे पूर्ण डिपार्टमेंट एक क्वेश्चन दिऊ. एक तुमकां प्रश्न तुजो प्रश्न नो स्पीकर सर आज माझे तोंडाय नाही का माझे अरे दोतोरूय ना रे बाबा आना स्पीकर सर व्हॉट दी ऑनरेबल अरे तू मजेच ऐकना हांव सांगता तू ऐकून घे तू कंटिन्युअस उलयत आसता एक हावजाची जी डेकोरम डिसिप्लिन आसा तू मेंटेनच करिना Yes. Speaker sir, स्पीकर सर Iri Alema. Yuri, 1 minute, please. Speaker sir, I assume I'm one of the senior members of this August सिनियर House, मोस्ट and I appeal to all my colleagues, let us maintain the decorum of this house. I think day by day we are slipping somewhere. स्पीकर सर I therefore appeal, it's a personal appeal, let us maintain the decorum of this house and not bring this down to a bazaar. स्पीकर सर जे पण मंत्री सांगता नाउ why is the decorum not अगर तू maintained? बसना Speaker sir, पहिले शांतपणे तो जे आता तू भायर काढतो ड्रोन काउंटिंग जो जाप दिला जाग्यार तू बस. the answer now tourism and hospitality industry is the only industry today that is working okay आता speaker sir I am speaking with some responsibility and my observation you don't observe as if it is opposition to everything that we say even we want the tourism to flourish but speaker sir why are our foreign tourists turning back they are not coming in the volume that they were coming to the state high ending the high spending tourists pade hai who visit for leisure and entertainment do not prefer Goa. Why I am saying that, Speaker sir? Aj, Jenna, this question, jo Bab Viresh Baban je sangla, basically it was a very simple question. Under 37, Speaker sir, आज तिसरे पुसा or rule kan question पयल दिसा जाले गेलते असेंब्लींत जाले आमकां जेन्ना तुमी आन्सर जेन्ना when it is admitted answer जोरी तर सारके मेळ्ळे and 37 has 22 provisos to it. Now, under that disguise, see, he's asked about high-end spending tourists. It is your duty, Speaker sir, whatever has been asked, the question of his was whether new touristic landmarks are identified and developed, and the amount spent on upgradation of the tourism. This is definitely linked to the high-end tourists wanting to come to the state. How can this be different? Art and culture is different. Speaker sir, 37 are under. Maka dista aaj jo misuse jata. The Honorable Law Minister also needs to understand that we are not getting answers properly. If we are not getting answers, we were allowed to ask for 5 years. Viresh Borkar has asked for 3 years. However, Speaker sir, coming back instructively, I want to ask the Honorable Tourism Minister that does the airport bhai leta hai log. Aaj under C form registration matter, you have seen your answer during 23 to 24. There is no record of you of the amount of foreign tourists coming. But C form registration at the FRRRO today is compulsory. You get data. Why are you hiding that data? Why I'm saying hiding? You have not provided. Last time Vijay Sardesai also raised this, and his reply 6 months back also shows that you had no data. But now every hotel registers this as soon as they come. Now, Speaker sir, what I want to ask the Honorable Minister is, does the ministry विरोधी पक्ष नेते प्रश्न विचारतात does the ministry have any mechanism to give feedback for the efficacy of the public Yes. spending? Ami public Prashna spending. vichara. Question is that, Speaker sir, spending on different forms of marketing, promotion. How does your ministry, very pointed, Ron Bab, very pointed, how does the ministry assess that the utility and the impact of this promotional spending? Ata, you've given your data of country-wise only till 22. So how is your department working about feedback and response to road shows and international exhibition? I am asking this because
anyone who does business, because as a business model, they will definitely would like to give feedback. This is not known to us. What is the feedback? This is public spending that has been spent. And you need to recalibrate and redesign and work whether it is working. So you don't have the numbers. Where is the feedback? And C formachery. So what is your thing? Next question, how much you spend, Yes, I sir. can tell you. In crores of rupees has been spent on these road trips and road shows. स्पीकर सर जे बाब युरीन प्रश्न काढला तो साहजिक आसा that we need to work together on this particular topic. डेटा कसो येतलो आणि डेटा कसो आसा तो पहिल्याच प्रश्नाक बाब गिरीश बोरकाराक हांवें रिप्लाय दिली. हाव द रिप्लाय विल स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ द डेटा. इन द मीन टायम स्पीकर सर आमची गोवा टुरिझम बोर्ड which has equal number of representatives from the trade and industry experts, chaired by the Honorable Chief Minister, under which empowered committee, which has marketing and PR म्हणून एक आसा, ताज्या अंडर मिटिंग्यो जातात. तातूंत इंडस्ट्रीचे लोक, which is TTAG जावं बाकीचे जावं representatives, share their thoughts of how we need to program ourselves. तातूंत स्पीकर सर एक आमी पळयतात की फॉरेन एक्सपेंडिचर हाय स्पेंडिंग कंट्रीज खंयच्यो. फॉर एक्झाम्पल हांवें समज एक डॉक्युमेंट काडलो जाल्यार वी कम टू नो that Qatar has been identified as the highest traveler in terms of the money spent abroad. एक कटारी स्पीकर सर हॉलिडे करता आसतना जवळ जवळ $11,770 मोडटा. डेटा सांगता. अशें टोटल डेटा समज पळयलो जाल्यार वी रियलायज वेर आवर कनेक्टिविटी इज डिरेक्टली देर अँड नॉन कनेक्टिविटी इज देर. आम्ही स्पीकर सर 2024 आणि 2023 आणि कंपेअर केलं 2019 पोस्ट कोविड स्पीकर सर जेन्ना आम्ही वी आर रिपोजिशनिंग आवर सेल्फ इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी गो अँड टेल वेर विच वर्टिकल्स वी आर इन टू नॉट ओनली सन सँड अँड सी म्हणून रिप्रेझेंट करता आसतना स्पीकर सर सगळे ट्रेड शोजा बरोबर को एक्झिबिटर्स नाल्यार आमचे ट्रेडा बरोबर आसपी लोकांक आमी बरोबर एकदा व्हरता सुद्दां जी आमी प्रथा सुरू आतां केल्या जे इंडस्ट्रीच्या लोकांक सुद्दां आमी बरोबर व्हरतात to talk about Goa in different verticals. Sometimes secretaries of those particular departments are taken to talk. Exposition where Ami Bello, the person who was in charge of exposition, so he could promote exposition at London. Speaker sir, Ami samaj 11 exhibitions kelli 2019 आणि international road shows केल्ले so जाल्यार 2024 we have dropped down to 5 international exhibitions which were prominently WTM, London, ATM, Dubai, ITB, Berlin, and दोन which are very important for the trade to go and showcase our products. The trade B2B धंदो करता. International road shows, we boiled down from 6 in 2019 to Because 2 in 2024. I'll just intervene. Let me complete. I'm just asking you the feedback. Very simple. Let me complete. Let me complete. complete. Speaker sir, Qatari goya let me complete. Let me complete. Allow me to speak. Allow me to speak. Just be very specific. I will give 3 examples. पोलंडाचे टुरिस्ट येना आशिल्ले स्पीकर सर. पोलंडाचे रोड शोक गेले. थंय एंटर म्हणून एअरवेज आसा तांचे कडेन टाय अप केलो ट्रेड उलयली बाकीचे उलयली आतां पर्यंत 26 फ्लायटी पोलंडच्यान आयल्यो स्पीकर सर एज ऑन डेट दीस इयर. दुसरी स्पीकर सर उझबेक गेले आमी. उझबेकिस्तान ती स्मिता आनंद त्या स्मिता पाटील का म्हणून ती एम्बेसेडर आसा. आज स्पीकर सर अंडर प्रायम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव्ह every consul general, every ambassador proactively is promoting the country and the state. One is Chalo India, under which 5 non-residents of an Indian diaspora friend are being given free visas to come into India. And दुसरे आम्ही हांगा देखो अपना देश म्हणून आम्ही आमचे प्रमोशन करता स्पीकर सर. हे करता आसतना कझाकिस्तान गेले. कझाकिस्तान फ्लायट चालू केल्यो. उझबेक केले. उझबेकान पहिले चार्टर धाडल्यो आता शेड्यूल फ्लायट सुरू केल्यो. Because sir, एक मिनिट स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट. ही तर आपल्याक उलयता जावचें ना. Specific inside on your Sir, thing. आता आमी जेन्ना UAE वता Because when we are talking about our data. US also is a long haul market but they are in the first 4 of travelers as far as Goa is concerned and second the list of the country in terms of the travelers traveling into India. Yes, okay. Indian market Sir, speaker sir वारंवार 40-41% वाढ जावन आयिल्ली आसा. आमकां challenges आसा. Because sir, Star question number 2. Because sir, To Goa. the data Challenges आसा speaker sir आमचे local issues which we are sitting with honorable CCM with our you don't have people to data sort out. 2022. पूण हाच्या खातीर collectively करचें पडटलें. अरे speaker sir, हांगा म्हाका मेन आसा Because sir, ताका when जितली खंत आसा FRRO तितली has the आमकांय आसा information, क्वालिटी yes, टुरिस्ट information हाडपाक आमकां who मेळटा contribute to की the data economy ना म्हणून. आनी ताच्या खातीर Because जेन्ना sir, आमी yes, इन अरे कॉन्फिडन्स मला इंडस्ट्री वता तुका समज identity इनपुट्स आसा
अवश्य विचार. We will take it. कितें उलयता आहा स्पीकर सर? स्पीकर सर आज स्टार क्वेश्चन 2 स्पीकर सर तू न्हू तो तू एल्टनागे न्हू एल्टनागे 3 स्पीकर सर एक मिनिट विजय एकूण जाता स्पीकर सर एक क्वेश्चन कितने वेळ चलवता मंत्रीन जे आन्सर दिला एक स्टार स्पीकर क्वेश्चन सर 2 श्री एल्टन डिकोस्टा स्पीकर सर एल्टन 2 ना तेगे तिसरे स्पीकर सर मंत्रीन जो उत्तर दिला 2022 द डेटा दैट यू हैव the data from 2022-23 you don't have. Now on what are you basically getting this? I'll give you an information. You have said that people have gone abroad on whatever trip. They have even not gone to the Indian embassy. They have not even gone to the Indian embassy when they have gone on some trips. I will give it to you. See, I may be permitted to ask question 2A. No. Star question number 2. are speaker sir, Answer as per loaded on Yes. the legislative slide. Sir, No. you start. No. Because I've got Ask your question. Ask your question. Speaker sir, Jennifer I've Munzarat. got very specific replies to my questions, and I'm very satisfied with the replies. I would just like the Honourable Minister to clarify on 2 points. Yeah. In my question, the present state of conversion of existing overhead LT lines to underground cabling in Talegaon constituency, the reply I've got was out of total of 61.47 kilometers overhead line, 37.34 kilometers of conversion of the overhead LT lines to underground is still pending. I would just like the Honourable Minister to give me a time frame as to when the balance work will be completed. स्वाती मातशें म्हाका सांगपाक गर्व आसा की सादारण 61 किलोमिटरांतले आमी 37 किलोमिटर काम LT अंडरग्राउंड कंप्लीट केलें. हांवें कित्याक म्हणटा कारण 1965 ते 70 हाजे भितर हे ओवरहेड कंडक्टर्स आशिल्ले आनी हे ओवरहेड कंडक्टर भाऊसाहेब बांदोडकरान घातिल्ले आनी हे सगळे ब्रिटल जाल्ले आनी हे ब्रिटल जाल्ले कारणान सगळो म्हणजे आमी करोड हो शब्द वापरता पूण हांगा ब्रिटल पिठो जाता आनी त्या खातीर जो लोड आसता त्यो वायरी लोड घेना आनी त्या खातीर सगळें जेन्ना हें काम चालू केलें तें आतां फक्त 24 किलोमिटर काम उरलां. तातूंतले जवळ जवळ 3 किलोमिटराचें काम टेंडरींग हातूंत चालू आसा 24तलें आनी तिणें जी 2 लॅटरां आमकां केल्लीं स्पेशली डेटेड 1/7/2024 आनी 31/1/2025 ही जी लॅटरां तिणें केल्ली तातूंत तिणें 3 कडेन एक्स्ट्रा इमिजिएट घे म्हणून सांगलां. तें अंदूच्या वर्सा आमी कंप्लीट करता आनी त्या शिवाय जे पंचायत उरल्या तालिगांवची पंचायत काही वार्ड उरल्या त्या खातीर 3, 4, 5 आनी 6 अशे 4 वार्ड उरल्या ते जवळ जवळ 14.5 किलोमिटर जाता. तेही अंदूच्या वर्सा आमी कितपत घेवंक शकता हाजेर चर्चा करून आमी ते फुडें मुखार व्हरता. Speaker sir, 3 works of Talegaon in the tendering process. Yeah. What is the estimated time for this process to be completed? That is the works in Dando, Keone and Nagali. I think we have already tendered one work, which we will be issuing work order in the month of April or first week of April, and remaining 2, I will see that the end of the April will issue the work order, because it is very small work, 1,76,00,000, 1.93, 1.8, and 1.92. Speaker sir, I would just request the Honourable Minister to expedite all the works in Talegaon constituency as soon as possible. Thank you, Speaker sir. Yes. Yeah. Start question 3, say, attorney question, say, Rialemo. Speaker sir, I may be permitted to ask star question number 3B. 3. Yes. In fact, this could have been clubbed. It's almost the same. Speaker sir, as Viresh Baban Sangla, we are totally dependent upon tourism. Anik
The same thing, म्हाकाय तशें दिलो figures have not been given properly. Speaker sir, I just want to be very specific. That time उणे हा. ये foreign जो trips आहे, okay, and every foreign trips it is almost minimum 1 crore per trip. What I want to say is that these foreign trips, are these foreign trips are really for go on tourism? Oh, yeah, there are free trips. आमगे हो सकून मिनिस्टर हो गव्हर्मेंट आले कोण सन इन लॉज या तेंका एजंट्स आहे तेंका हे तेंका जस्ट भोंवपा खातीर ओ कितें बरें जावपा खातीर गोंयचे पासून बरें जावपा खातीर ओ जस्ट स्पेंडिंग ऑफ crores of rupees of government funds. Speaker sir, what I want to say in the financial year from 2019 till 2023, आमगेले we have spent 40 crores, almost 10 crores per annum we have spent from government funds, okay? Ata, these foreign trips, what you all have done, I want to be very specific and directly to a question is Zada. My first supplementary question is that these foreign trips, what you have given is through tender process, nomination basis or post facto. This all over trips last 4 years zale te ata. प्रश्न कितें? Tender process, it is nomination basis or post facto दिल्या तुम्ही? सर ताजो पयलो प्रश्न आशिल्लो पार्टिसिपेशन इन तेन्ना तेगे आन्सर दी रे तूं. वेलकम ना ताणें घाला न्ही स्पेसिफिक दिता मरे आतां 2 मिनटां फास्ट सोंपयता तूं मागीर प्रश्न फुडलो विचार स्पीकर सर पार्टिसिपेटिंग इन इव्हेंट्स आनी रोड शोज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉमिनंटली एट द ट्रेड इव्हेंट्स WTM London, ITB Berlin, where the whole world is there. It is not only about positioning and talking about what it is. त्या जाग्याचेर आमचे स्पीकर सर with embassies, consul generals, airlines, तशेंच different governments and different ministry कडेन आमच्यो मिटिंग्यो जाता. I have not been traveling more than 2 events maybe which are really required when I need to be there. Otherwise, because a secretary or director goes there to ensure this part is there. हांव आनी विजय स्पीकर सर ऑपोजिशनान आसतनाच काडपी लोक ही जंकेट्स म्हणून ते जंकेट्साचें रेकॉग्निशन करून खंय तुटी आसा त्यो कमी करून वी आर एन्श्युअरिंग दॅट कंप्लायन्स एंड फॉलो अप ऑफ दीस पर्टिक्युलर इव्हेंट्स टेक्स प्लेस तातूंतल्यानूच नवे मार्केट्स इमर्ज जातले अशें जावंक शकना स्पीकर सर की आमी नव्यो गोश्टी करता त्यो तांकां खबरूच ना उझबेकाक खबरूच ना दॅट वी वर वॉट वी वेर टील दे न्यू वॉट इट इज सो ताज्या खातीर स्पीकर सर एक म्हण कितें आसा ती मोर नाचे जंगल में किसने देखा किसने Speaker sir, मोर नाचे जंगल में किसने देखा किसी ने नहीं देखा सो गोय तशें जावंक शकना गोय हेज टू शो एंड पोजिशन अवरसेल्फ सेकंडली स्पीकर सर ताणें टॉपिक काडल्या तुजो प्रश्न दुसरो कितें आशिल्लो ना दुसरो न्हू पयल्याचेर सांग म्हाका यू हॅव नॉट आन्सर्ड माय क्वेश्चन आन्सरिंग माय सांग you answer that tender process or nomination of suspecto. Every we have empanel agencies in A category आणि B category. आम्ही एप्रिलान स्पीकर सर सगळो आम्ही वर्साचो कॅलेंडर लास्ट इयरूय घालो जी फेस्टिविटीज करतले जे इव्हेंट्स करतले जे रोड शोज पार्टिसिपेट जातले जे आमी हाका ट्रेड इव्हेंट्साक पार्टिसिपेट जातले हेच जेन्ना आमी एप्रिलान घालता स्पीकर सर ज्यो प्रायर रोखडो एप्रुवल मेळटात त्यो आमी इमिजिएटली प्रायर एप्रुवल जाता विच इज अ प्रॉपर टेंडर प्रोसेस कॅरीड आउट विदिन द एम्पॅनल्ड एजन्सीज देर इज नो नॉमिनेशन बेसिस नंबर 1 नंबर 2 स्पीकर सर पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल कम्स वेन आता म्हजो मे म्हयन्यान समज स्पीकर सर आमकां आतां ATM दुबय आसा वोट ऑफ अकाउंट आज पास जातलो वोट ऑफ अकाउंट जातकर समज ती फायल त्या टायमार आमची पास जाली ना त्या टायमार ATM कॅनॉट शिफ्ट बिकॉज ऑफ माय फायल जाल्यार त्या टायमार आमी कन्करन्स घेता गव्हर्मेंटाचो CMाचो एंड वी गो फॉर दॅट इव्हेंट एंड देन प्लेस इट फॉर पोस्ट फॅक्टो सो दॅट प्रेझेन्स इन दॅट पर्टिक्युलर इव्हेंट कॅनॉट बी रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ इंटरनल मॅटर्स तेन्ना पोस्ट फॅक्टो येता जेन्ना तिसरो ताणें कितें म्हणलो नॉमिनेशन बेसिस काय ना स्पीकर सर दिस आर द 3 Post facto to US. Post facto to USA. That trip was post facto. Post facto to USA. New York. Post facto to US was the board. Was in tune with the Prime Minister's visit. So आम्ही केल्लो लास्ट टाइम विजयान विचारलो तोच उत्तर दे आम्ही US वचून आशिल्ले तो बिल बोर्डाचो तो पोस्ट फॅक्टो तो So you meant to say that याला post facto दिता because of what you are saying? कित्या लागून पोस्ट फॅक्टो दिलो ते नीरे तो म्हणटा US आम्ही गेल्ले का US मागीर पयला तुका US वचून म्हणटा ताका हांव तो US म्हणटा पोस्ट फॅक्टो घेतला म्हणून वॉज रिगार्डेड द बिल बोर्ड एडवर्टिजमेंट विच वी डीड ड्युरिंग द प्रायम मिनिस्टर्स विजिट तो विचारता तो पोस्ट फॅक्टो उरिल्ले सगळे प्रायर एप्रुवल आसा एनेक्चर Times Square. देर इज अ बिल बोर्ड बट एनेक्चर चेक कर सगळे प्रायर एप्रुवल आसतले ओके स्पीकर सर देन यू ऑल वेंट टू US MX वचून US
No, तुगे मुनीस रे. मुनीस गेलो कोण तो. वचूना US? अरे 1,97,31,878 rupees have been spent there. कळना तुका? And this also was, this is once a what have given, post facto दिलो आम्ही. आता you are spending so much there. See, now to get a visa from USA is, US visa is very difficult. आता after spending all this, have you all seen what is the thing for our Indians to get this visa? घेवपाक कितें महा, there are something, whatever, just for the sake of spending, all spending it. सर दोन बाजू आसा. US विजाचो इश्यू आसा जाल्यार इट इज स्टील इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज which is within a good bilateral ties with Trump आणि आमचो प्रायम मिनिस्टर होल्डिंग गुड रिलेशन. सो तो विषय ना. USाचो विजाचो इश्यू आसा इज फॉर स्टुडंट्स who are wanting to go there for studies to make a career. थंय तांचे they are going to work on those visas, which is what they are talking about, not implemented. दुसरे स्पीकर सर, US is the second highest country, again I'm repeating, in terms of footfalls in the country, and fourth highest in the state of Goa, in spite of being a long haul. Times Square जर आम्ही ऍड घाल्लो स्पीकर सर, दिसाक जवळ 4 लाख footfalls of people who walk there, 4 lakh people, data analytics of US. And जवळ म्हाका दिसता 20,000 काय 2 लाख गाडयो आणि 2 व्हिलर्स थंयच्यान वता. त्या टायम स्क्वेअरार जेन्ना प्रधानमंत्री थंय गेल्लो त्या टायमार गोंयचे कितें आमी आसा 30 सेकंड रील वॉज कंटिन्युअसली प्लेड फॉर दोज टेन्युअर वेन ही वॉज देर. दॅट इज द टायम बिलबोर्ड वॉज बुक. आणि Now let me give you one simple this तुका हें दाखयता. Government has spent 1,76,38,333 rupees held event held in Portugal. आणि त्या टायमार 2021 खाली 3 मनीस येयला तुगेल्या बेस्ड ऑन ए रिप्लाय. सो एक मनीस पोर्चुगलाक तेन्ना तो इव्हेंट हेल्ड केला. एनेक्शर खंयचे एनेक्शर विच वन? I'll place it on the table. न्ही रे म्हाका एनेक्शर दिवं. लेट मी रिफर. एक तिगूज जाण मनीस दाखयता तुगेले. सो एक मनीस आमकां 50 आनी 8 लाखा पडटा. खंयचो रे? गिव इट यू. हांव दित तुका. मंत्रीक हांव करेक्ट करपाक सोदतां. आतां मंत्रीन आन्सर दिला मंत्रीन की आपूण दोनूपुसा गेलमो आनी कोण मोर मचाय शोर आनी कित उलयला. आतां हो मंत्री हिंगा आसतना जायत उलयतालो, हो सोपुसा गेला अकाउंट दिता नेक्स्ट इयर. स्पीकर सर, you have gone to, I was not naming it, 6 events. Speaker sir, twice in Dubai, London, once in Uzbekistan, one in Portugal. This is as per your reply. In 3 years? No, you said I have gone 2 pusak. आता तू Per year 2 events, speaker sir. मोराबाशी उठताय. अरे तू मुडालो मोर मचाय शोर. वर्षाक समज 6 इव्हेंट. ना तू आता मुडालो आपण दोन पुसा गेलो. वर्षाक समज 6 इव्हेंट. हांव 2 इव्हेंटाक गेला आमी सांगला पर इयर. तुमचे सारखे आसा इंटू 3 to 6 years 6. 36,99,563 rupees .37 paise. This is what 36,99,563. कितें टॉपिक कितें? No, this you have gone 6 times. This is what I'm trying to say. Now, In 3 years. no, you said 2 times. अरे Before 2 times per year. Per year. म्हाका कन्फ्युजन स्पीकर सर डेटा दिला. हांव 2 फाटी वचू का 6 फाटी वचू ताका जस्टिफिकेशन मेळटा जालें न्ही. 2 पुसा गेल म्हणटालो. स्पीकर सर, क्वेश्चन हो हा हांव ताका फक्त एकूच सांगतालो की ताचो प्रश्न कसो आशिल्लो स्पीकर सर. स्पेसिफीक आशिल्लो हांगा. मंत्री कितल्या फाटी गेला हो ताचो प्रश्न आशिल्लो हांगा. सबक्लॉज सी म्हणून ताका मंत्री कितल्या फाटी गेला ताका सांगलें. See, I have no problems of you going. The problem is what, Speaker sir? You are going to see, Speaker sir, Annexure 3. Look at Annexure 3. Annexure? Now, Annexure 3 states that one Sean Mendes, OST to Tourism Minister, look at it very carefully, has travelled from Lisbon to Portugal from 1st to 5th March. Page number 7. And again in Berlin from 7th to 9th March. Look at that, okay? Then Dubai from 1st to 4th May 2023 on page 8. Then Frankfurt, Zurich, Vienna and Paris from 18th April to 26th April on page 8. Again he travelled to London from 6th to 8th November 2023. London from 5th to 7th November 2024 on page 10. Anna, Speaker sir, the details, open that, the details of his travel to Moscow, Dubai, Frankfurt, Zurich, Vienna and Paris has not been given. Check. Speaker sir, anta tugelo OST gela, anta when you see, Speaker sir, what is the reason for you keeping this blank? Just look at your annexure.
you have kept your annexure blank. खंयचो एनेक्शर ब्लँक दवरला? Because sir, go to page 8 of your annexure. या व्हॉट इज ब्लँक? Because sir, आता inga, if you look, बिकॉज सर if you look at the road shows, second column चोय, cost. Vincent Graphics म्हणून त्याक दिला. हो particular Sir. he has paid. हो Blank प्रश्न कित्याक? लास्ट टाइम बाप काल्लुशानूय विचारिल्लो आणि तेन्ना हांवें उत्तर No, I'm not saying why. No. Has government paid for him? गव्हर्नमेंट विल पे फॉर इट नो No. Will pay of events in 22 and 23. Because, sir. You have left it blank. Blank. स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट. शॉन मेंडिस म्हजो OSD टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या मंत्र्याचो. शॉन मेंडिस अरे ते म्हणा, राव ते रे बरें अरे, ते शॉन खबर आहा. मेंडिस ताणें नांव घेतला, नांव घेवंक जाय नाशिल्लें. OSD म्हणल्यार बरें आशिल्लें. Speaker, sir. Because sir, I'm just asking because why? Speaker, sir, It is let me shown complete. Sean Mendes' travel. Wherever minister travels. तेजेर expenses दाखवेल नाही. Speaker, कित्याक sir. दाखवेल नाही? मंत्री एक सर ना सांगता ताका उत्तर कळ्ळें म्हाका प्रश्न कळ्ळो. स्पीकर सर प्रश्न कळ्ळो योग्य आसा आतां उत्तर दिता. उत्तर द्या. स्पीकर सर मंत्री जेन्ना ट्रॅव्हल करता अ कॉम्पिटंट OSD with qualification match to meet up at a country level we have taken here in Goa. म्हजो OSD म्हणून तो पगाराक रावना गोंयकार भुरगो ताका पॅशन गोंयचें आसा आनी गोंया Speaker, बरोबर sir, करता. passion लेट मी म्हणून कंप्लीट. amount कित्याक स्पीकर सर दाखयला? OSD केला and it is justified to what he performs. I would like to tell this very clearly on the floor of the house. ताजी जेन्ना बिलां ऑलरेडी सेटल जावना तो अमाउंट हांगा येवना. फाल्यां बिलां सेटल जाली की ती 22 amount settle झालं नाही. 22, 23 जावना bill झालं नाही. जावना अरे, अशें amount- स्पीकर सर दिस इज शॉकिंग. 22 sir. वर्सां 2 वर्सां होऊन बिल सेटल झालं नाही. टोटल अमाउंट sir. ब्लँक अमाउंट हा चेक नो. व्हाय हॅव यू लेफ्ट दिस ब्लँक्स? फिल इन द सर ब्लँक्स. हांव 2014 समज गेलो 5 ते 7 मार्च 2024 सेक्रेटरी आमचो ट्रॅव्हल केले तोय ब्लँक आसा पेज नंबर 11 तोय ब्लँक आसा. तो सेक्रेटरीचे ब्लँक कित्याक दवरला? ताजे सेटल जावना म्हणून म्हाका मेन्शन ना. ज्या दिसा सेटल जातलो हांगा मेन्शन settle केलं नाही. कित्याक स्पीकर केलं सर नाही? अरे, WTM लंडन बरे सेक्रेटरी ट्रॅव्हल एक्सपेन्सेस नॉट नील डजंट मीन नील. प्रश्न असा Opposition leader for 2 years. पॉलिटिकल क्लिअरन्स इश्यूज What? पॉलिटिकल क्लिअरन्स इश्यूज What आशिल्ले. political clearance is? पॉलिटिकल क्लिअरन्स इश्यूज From मागीर which आयले. political party? Political clearance म्हणजे हे पहिले ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह इश्यूज जेन्ना असता जेन्ना ऍडमिनिस्ट्रेटिव्हली करता तेन्ना वी आर एन्श्युरिंग दॅट वी आर गोईंग बाय लॉ. political आम्ही समज सेटल केले ना जाल्यार सेटल करून ना म्हणून घाले तो सेक्रेटरी असो जाल्यार OSD असो त्या दिसा पे जातले रिफ्लेक्ट जातले सरकार पे करता पे करतले. मिनिस्टर के OSD के बिल पास है नहीं. OSD के बिल पास है नहीं. हाँ तू गेले आमगे आमगे केस जातो मागीर कसं आमगे जायना जाल्यार आमगे केस जातली. प्रश्न साधो मंत्री After spending so much of crores, Speaker sir, Minister, after spending so much of crores, इतली कोट्यो from government funds, त्याचो फायद कितें जावपा जायो? फायद कितें जाता after spending? Okay, घाल बाबा उलय. तुझा प्रश्न ना ते आन्सर दिल ना. आन्सर मातशें दी. आन्सर दिल ना. 2 वर्सां पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल कंपल्शन. Because sir, any particular proposal which goes where you have to travel abroad, you need 2 clearances. One is state clearance, one is MEA clearance. MEA clearance सुद्धा येतगर मागीर परत स्टेटाक जेन्ना फायनान्स घालता तांचे क्वेरीज असतात. ते क्वेरीज रिप्लाय करता सेटल जाता. सो वी आर नॉट हशिंग और रशिंग. जेन्ना सेटल जातले पे जातले मेन्शन जातलो. सो हांगा आमी जो पेमेंट करू ना तो येऊ ना. माइक ऑन कर रे. तुझा प्रश्न. हांव स्पेसिफीक जाता म्हाका दिसपाय नाका. हांवें तुगे एनेक्स्चर 1 बिकॉज सर वी हॅव सीन फ्यू कंट्रीज स्कॅन्डिनेवियन कंट्रीज आहाय बेल्जियमा आयलँडा हॉलंडा any other countries where we have seen that there is a decline in tourist fall. I only want to ask you specific things. First thing, 4 rows tinjarta. Have you done it in the past? Do you intend to do it in the future? If not, why don't you consider? First thing, have you taken feedback and what do we need to improve for Scandinavian countries, these other countries where it is showing in 21 and 22 that zero footfall? Have you taken their feedback? What Goa needs to do
to bring them back. These are all rich tourists. Second thing, do they have issues with direct charter flights, visa issues? If yes, have you asked them these issues? What is your plan in the future? Third, have you considered to put Goa tourism small offices in all these countries to promote tourism? In the past, yes. In the future, are you going to do that? And the last one is, where safety and infrastructure is concerned, have you analyzed what do they need where infrastructure is concerned? Because I come from a constituency where we are full of beaches. 24% of the coastline comes from the Benaulim constituency. Beach patrols is missing. Public facilities is missing. Emergency services is missing. This is what I would want if I would go as a tourist to any foreign destination. I feel they would also want the same. Have Goa already done these services in all our beaches for them? If you tell me, have you done it in the past? Do you plan to do it in the future? If no, could you implement this? 3 वस्तूचे question. सर वेन्झीन जो प्रश्न विचारला इज फॉरवर्ड थिंकींग आणि त्या टायमार स्पीकर सर वी आर ऑल्सो थिंकींग फॉरवर्ड तेन्ना फाटली जेन्ना आमी डेटा काडटा आणि वी रियलायज देर बीन 2019-20 ट्रेंड चेंज जाला आज विजिटरांचो ट्रेंड चेंज जाला कंट्रीजचो ट्रेंड चेंज जाला ट्रॅव्हलांचो ट्रेंड चेंज जाला त्या खातीर आमकां त्या प्रमाणे चेंज करचें पडटा ओदोबा बिरेश विचारतालो ताका तेच सांगिल्लें वी आर गोईंग फ्रॉम गोवा बिचीज आसाच वी आर गोईंग गोवा बियॉन्ड बिचीज अँड पुटींग आवर थिंग्स अक्रॉस आज स्पीकर सर गोवा टुरिझम ग्लोबल आउटरीच कसो वाडोवप विथ द प्रेझन्स इन इमर्जिंग मार्केट्स हो सुरवात केला आमी एक आज स्पीकर सर एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम काडपाचो प्रयत्न आसा आमचो जी एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम विल बी ओनली टू दोज कंपनीज ऑर दोज कंट्रीज which are emerging and high spend tourist नॉर्मलांक न्हय स्पीकर सर तिसरो आसा वी आर ट्रायंग टू एनहान्स द टुरिझम सेक्टर थ्रू डायरेक्ट फ्लायट कनेक्टिविटी आमचे कडेन 2 एअरपोर्ट आसा चार्टर फ्लायट्स येतात वी नीड FTAs मोर टू कम इन स्पीकर सर आनी ताज्या खातीर आमी फाटीं अलॉंग विथ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टराकूय मेळ्ळे आमची खंत सांगली दॅट वी नीड टू एक्सप्लोर मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ ओपन स्काय पॉलिसी नाल्यार पॉयंट ऑफ कॉल टू मेक गोवा एज अ हब टू प्रमोट टुरिझम फॉर दोज कंट्रीज विच आर इमर्जिंग थर्ड स्पीकर सर ई-विजा रिफॉर्म्स पयर वी आर थँकफूल टू द ऑनरेबल प्रधानमंत्री आमचो जाणे आज ई-विजा फॅसिलिटीज करपा खातीर स्ट्रीमलायन करून बजेटानूय अनाउन्स केले वी आर वर्किंग अलॉंग विथ द सेंटर एज डबल इंजिन सरकार वी आर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम देम इन क्रिएटिंग न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर वेदर कालची प्रसाद उलयले चॅलेंज डेस्टिनेशन आसूं बाकीचे न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द टुरिस्ट हू आर कमिंग वीच ऑल्सो इन्क्लुड्स wayside amenities which also includes improvement in your coastline facilities नवी beach cleaning agency already घाली beach safety हातून आमी technology adopt केल्या so we are changing speaker sir your suggestions are most welcome वेन्झीक actually आज विचारला पूण तो आपले सजेशन सदांच फोन मारता आनी सांगता हें करना काय म्हणून ताणें पयर कुत्र्याचो विशय काडिल्लो मुख्यमंत्र्याक सांगला इमिजिएटली आमी एक मिटींग घेवया which will be held post this which will address all the issues which are concerning not as tourism department but as an industry kidak there are issues of stray cattle there are issues of dogs there are issues of touts which have to be addressed and for that because it's a collective responsibility under honorable CM that all secretaries all directors and concerned ministers sit along with CM solve the issue and I would request honorable CM जाय पडटाल्यार coastal MLAs वेंजी सारकेले आसा तांकां इन्वायट करचे तांचे इनपुट्स घेवचे आणि कितें आसा ते शेवटी वी हॅव टू ऑल 40 वर्क टुगेदर फॉर टुरिझम Minister, please. कितें इनपुट्स आसा ते एक request tuka. Can you start this process of asking feedback for improvement from the countries? I'm talking about rich countries, Scandinavian countries, पयस मोडपी countries. हो feedback कमेस करपा आणि ते feedback तेजेर तुज्यान प्लॅन करपा आता. इतलें कर तूं I think you will win this situation. This is how it works. पॉइंट नोटेड ताजे कडेन आनी उलोवन कितें आसा ताजे घेता आनी करता बरें. The second thing what I wanted to know is now the political compulsion म्हणलें न्हू हेजी मातशें क्लॅरिटी दी what was the political compulsion that It's you not mentioned? political compulsion, speaker sir. Please explain Give the us the political clarity compulsion. on what was your political ताका सांगला compulsion. political clearance. पॉलिटिकल कनेक्शन Clearance थंय करप आणि हांगाच्यान क्लियर double engine चलना जालें. So एक conversion जायना मरे आतां. अरे Compulsion or conversion? हांवें काली म्हणलें वजा कन्वर्ट जावपा आहे म्हणून. tomorrow headline will be Compulsion or OST to conversion? tourism minister didn't get clearance. So what is the compulsion when you all are saying double engine सरकार? कसले political compulsion? तुमचं जाल्यार एक change करच पडलो. स्पीकर सर झाला स्पीकर सर बाकी discipline ना म्हणटा स्पीकर सर.
मागीर there is no discipline. नाल्यार कितें हें आसता तेन्ना सीएमाक रिक्वेस्ट केला ताणें What is येवचें the political आनी conversation? एलओपी 2 वर्सांनी आज आप काय रिक्वेस्ट करता ताणें येवन टू नो वॉट वी डू देर प्रश्नकाल हांगा सोंपता स्पीकर सर म्हाका एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट करात एक मिनिट statement करात. हांव पयलीं जाय म्हणून कितें तें आता जे डिस्कशन Because is he the legislative affairs minister? Every No, no, time he anyone stands, every time he stands, let the legislative assembly minister point. Every time he stands, because Because, of point of order, let the chief minister take it out, or the legislative affairs minister. Every minute. time utta, how for what? Why are you going to take it? Point of order. आमच्या बसून आता. बरोबर आहे मान्य मुखार्जी स्टेटमेंट करा तुम्ही एक मिनिट सर दोन गोष्टी हांगा जाल्यो सभागृहात डिस्कशन करता आसतना क्वेशनाचेर टुरिजमाचेर आमी सगळे गोष्टी आयकल्या तातूंत दोन वर्ड जे आसता करप्शन आनी 420 हे काडपाक जाय Because corruption is not an unparliamentary Let word. me work. You cannot Let take me it out. work. Corruption is not an unparliamentary Also, setting. let Board me bache complete. setting ho. Let me Setting ho. complete. Maigir Let board me bache complete. setting. You cannot take it out. It is Sanga, not sanga, sanga. unparliamentary. You Sanga, cannot sanga, expand sanga. words that is not unparliamentary. Hoy. ऐका सांगता ताणें Gospalai. ना Gospalai. अच्छा ऐका तरी Gospalai. स्पीकर सर Discipline हुया. ते सांग डिसिप्लिन हुया. Oh, mother, तापसी. corruption is not an unparliamentary word. एकच मिनिट रूल स्पीकर सर हांवें सगळे रूल पळयल्या ऑनरेबल मेंबर तोंड पाठ आसा ऑनरेबल मेंबर डोंट वरी ऑनरेबल मेंबर तुम्ही कितें उलयता आन्सर एलओपीन पयर एक स्टेटमेंट केल्लो हावजात एलओपीन एक मुद्दो हावजान रेज केल्लो ताज्या रिलेटेड म्हाका स्टेटमेंट करपाचो आशिल्लो म्हूण मुद्दा म्हूण करता द हॉनरेबल हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा हॅज indeed passed an order in suo motu PIL number 3 of 2024 dated 6 March 2025 wherein various authorities have been directed to take certain action. In compliances thereof, some of the authorities have initiated certain steps. At this junction, I would like to point out here that there is no need for the law-abiding general public to panic, and that we need to make a distinction between the illegal and irregular construction. We are examining the order further, and wherever the required, we will explore the possibility of bringing in law and legislation to protect the right of the affected people if felt necessary. Thank you, Speaker. गिरावासी जी तारुलकर The attention of the House is drawn to the Jirovar taje दी येस कंटेन्शियस इश्यूज येनात हांव जेन्ना वोट ऑन अकाउंट पास करतलो सगळें भायर काडटलो एक एकल्याचें Speaker हांव sir, पयलींच तुमकां सांगता तूं हेजेर- लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी तुमच्या कानान घालता काय कितें करता म्हाका खबर ना 0 आवर मेन्शन्स जर जंय स्टेट लॉस जाता तिजोर एक फूर पडला Speaker केंद्र sir. आमच्यान रेज करूंक मेळना जाल्यार तुमी कितें चोरपाक हांगा आयल्या Speaker sir, तो जे सांगता पळय न्ही चोरपाक म्हणून ताका पयलीं पळोवपाक करप्शन सेक्रेटरी कित्याक लिपयता 0 आवर कितें ना 0 आवर तू तो ओपन करून पळय न्ही 0 आवर खंय दिवता दिलो तुका ओपन करून आमी पळय. कशें करता कितें दिला हांव कितें पिसो हांगा उगीच उबो रावला हांगा हाजी जी तारुलकर कितें उलयता तूं दिवंक ना म्हणून तू वचून सांग कोणाक सांगता तूं तू 0 दिवंक ना आवर म्हणून घेता तेच्या कशें हातान दितात ते काय ऑनलायन दितात ती अपलोडच करू ना नेट अपलोड हांव करनासतना उगी उबो रावता दिवकूय ना म्हाका पिशा लागला कितें उलयता तुमी तू दिवकूय ना आनी अपलोडूय करूं नाका मरे अपलोड केला ते कालच्यान करीत आहा तू अपलोड केला तर दाखय आनी पळय जी तारुलकर एक तर पर्सनली दिवपाक जाय तेन्ना जाल्यार अपलोड करपाक जाय पर्सनली कोण दिना पर्सनली कोण दिना अपलोड केला जाल्यार दाखोवपाक जाय Paperless ते. सेक्रेटरीक दिला रे ते कॉपी ना सांग तशें Speaker sir, the attention of the House is drawn to the identification made for swimming zone in village of Arambol and Morji. एकूच मिनिट स्पीकर सर माझे एकूच म्हणणें आसा अपलोड केला ते अपलोड जाला काय ना ते पयलीं व्हेरीफाय करचें डायरेक्टली त्यांनी सेक्रेटरी लेजिस्लेचराक ब्लेम करचें न्ही म्हजें स्पश्ट म्हणणें अपलोड जाला यू व्हेरीफाय म्हणजे प्लीज तू व्हेरीफाय कर स्पीकर सर
सेक्रेटरी लेजिस्लेचराक हांवें हाजे पयलीं ब्लेम केल्लें आयकलां तुवें न्हू भाजेत म्हणटा तूं आज- अपलोड आज जाला काय ना कितें ते करता? पळय म्हाजें कांयच म्हणणें ना तुजें 0 आवर मोशन अजूनही ना जाल्यार तूं सबमीट कर पण अपलोडूच जावना जाल्यार ते खंयचे दितले बरें हांव मेन्शन करता इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मेन्शन रायटिंगान बरें आनी 0 आवर मेन्शन जे करता पळय यू ते तुका दिवपाक गरज ना यू कॅन रिक्वेस्ट टू द स्पीकर आपले अपलोड जावंक ना आपूण मेन्शन करता मेन्शन कर अपलोड जावंक ना न्ही हांवें अपलोड केलां ते जावंक ना न्ही ना जावंक ना जाल्यार आय विल मेन्शन इट यू Yeah. अलाव मी मागीर तशें सांग म्हणून हांवें तिचे कडच्यान मेसेज धाडिल्ली यू कॅन रिक्वेस्ट तूं वांगडा चोर आनी हे ते कित्याक ना करता? ना येत ना म्हळ्यार कितें झाले बस जावं न्ही म्हणटा जी जारूनकर तो उबो रावला म्हणटा Speaker sir, the attention of the House is drawn to the identification made for swimming zone in village of Arambol and Morjim in Mandre constituency. The floating equipment placed on the site obstruct the traditional fishermen for fishing. Speaker sir, ते floaters घातल्यात हालींच 15 दीस पयलीं आनी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराकूय सांगलां नुस्तेकार ते रापण करा तांकां रापण मारपाक मेळना आनी खूब प्रॉब्लम्स जातात सगळे आख्खे पंचायतीन सुद्दां ऑब्जेक्शन घेतला सो रिक्वेस्ट करता आमच्या टुरिझम मिनिस्टराक की बेगिना बेगीन ते फ्लोटर्स काडचे टुरिझम मिनिस्टर ते फ्लोटर्स काडनाले मेळचे ना नुस्तें फोन आनी मारूं नाका नुस्तेकाका स्पीकर सर ताणें जो विशय घेतला गोंयभर सगळ्या एरियांनी सेफ्टी ऑफ द टुरिस्ट म्हणून तांकां जो झोन ते स्विमींग करता ते वॉटर स्पोर्ट जावचे न्ही बाकीचे जावचे न्ही म्हणून ताजे खातीर स्विमींग झोन्स डिमार्केट करपाक घेतल्यात नाल्यार एक्सिडेंट जातात म्हणून तातूंत हो विशय जेन्ना मोरजे पावले ताजे साजीक आसा ते रामपणकार आसा ते ओडटात ते आमी गेले तेन्ना तुजे फेस्ताक पयल्ले आसा आमी जीत बाबाक ऑलरेडी सांगलां डिपार्टमेंट ताजे कडेन उलोवन ताका कशें जाय विथ अ बॅलन्स ऑफ स्विमींग झोन खंय ते 10-20 मिटर करपाक जाय रामपण खंय ओडटाले तांकां रामपणकारांक कशें करपाक जाय ट्रेडिशनल आमचे फिशरमॅन गोंयकार आसा तांकां ते ताकाच बसून सॉर्ट आउट करून दिवनी पूण स्विमींग झोन्स थंय डिमार्केट करून दिवचे पडटले नाल्यार सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट ऑल्सो उलटे बेगीन कर तुज्या Season cover जाय दिलो. स्पीकर सर ताणें फाल्यां आपोवन हांवें already- मनीस वतल्यान करतले already submit केला तो मेळपा जाय थंय ऑलरेडी सबमीट केला नोट डॉक्टर चंद्र शेट्टी Because, sir, the attention of the House is drawn to this urgent need of the people from Bicholim as the monsoon season is approaching. It is imperative to take proactive measures to mitigate flooding risk in Bicholim and Nanoda by prioritizing the desilting of river and rivulets in the region. Over the past year, slate accumulation, vegetation, and clogged waterways have exacerbated flooding, causing severe damage to home, agriculture, and infrastructure. To prevent recurrence, I urge the department to conduct a thorough survey of critical river stretch, rivulets, and drainage channel in Bicholim and Nanoda, expedite desilting to restore the natural flow capacity of river and rivulet, remove unwanted vegetation obstructing water flow, also strengthen embankment and reinforce vulnerable areas. Timely action will safeguard lives, property, and livelihood while reducing the economic burden of flood damage. We request WRD, local municipal bodies, and the district management department to take immediate steps and allocate necessary and appropriate resources for this urgent task. The steps government intend to take and also the time it will take to complete all such activities for the prevention of flood in Bicholim. येस श्रीमती निराय लोबो Fear and anxiety in the minds of fishermen from Shapora and surrounding villages that the Shapora jetty is in a very bad condition and part of it has already collapsed. The steps government intends to take and the time frame within which the said work will be completed. Sir, dredging करूंक ना आणि जेटी आमची पार्ट मोडली तू म्हाका फकत डेट सांग आमच्या इनॉग्रेशनाचे नोटेड म्हणून नाका श्री केदार नायक हे जेटी ऑलरेडी एका DPR सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडला आणि एज पॉसिबल 5 येयले किंवा इमिजिएट स्टार्ट करता येस श्री केदार नायक Speaker, sir, the attention of the House is drawn with regards to the commencement of 33 kV underground cabling work, which leads to the excavation of road from Saligam substation to Saligam-Kalangut border and further on. Before excavation of roads, the work order of reinstatement of road should be issued. During the last monsoon, similar work of laying of water resources department raw water pipeline was laid. And as the roads were not reinstated before monsoon, the entire stretch of the road was washed away as it is on the slope.
several serious accidents occurred and many people had to face hardship. The road also leads to Pilen IDC and waste management plant, and there is a flow of heavy vehicles to both the places. I urge the government to take necessary steps before commencement of laying of cables and make sure that reinstatement of roads is done before the monsoon. Otherwise, it will lead to similar conditions as last monsoon. Roads were washed out, causing serious accidents and paralyzed the movement of heavy vehicles going to IDC and waste management plant. Speaker sir, मातशे हे लास्ट टायम जालां अशें ह्या फावटी जावचें न्ही. सो जी वर्क ऑर्डर आसा रोड परते रिइन्स्टेट करपाचें ते एक्सकवेशन जावच्या पयलीं दिवपाचें. स्पिकर सर 2 पिलेन IDC आनी वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट हांगा ह्या रोडार येता. सो हेवी व्हेकल्स वता आसतना तो टोटल रोड जो आसा पॅरलायज जातलो, which will lead to loss to government also and private sector. Yes. स्पीकर सर, म्हाका दिसता कन्सर्न आमदारांनी जर कॉर्डिनेशन करीत न्ही जाल्यार ही गजाल बरी सुटावी जावपाक शकता. त्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन त्यांनी कॉर्डिनेट करप गरजेचें आसा. म्हणून हांव ताका रिक्वेस्ट करता की तूं कॉर्डिनेट कर अलॉंग विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स. नाल्यार म्हणजे हांव एक कित्याक सांगता, म्हणजे खंयच्याय प्रोजेक्टाच्या बाबतींत कॉर्डिनेट जर केलें जाल्यार तें खूब बऱ्या पद्दतीन स्ट्रीमलायन जातलें. सर आमचे टेंडर फेजींग पावला, सो फक्त डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कॉर्डिनेशनाची गरज आसता. सो तें तांकां हांव करून दिता, बट तूं एकदां तांकां एकदां पे कर. थँक्यू सर. Fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz due to the exorbitant increase in tax in Santa Cruz village panchayat. Speaker sir, Santa Cruz panchayat increase झालेली आहे. टॅक्स इतली वाडयली आहे, ऑलमोस्ट 900 above, 900% above वाडयलेली आहे. कोणाक पळय 100 रुपया बा टॅक्स येताले ते ऑलमोस्ट 1400 बा टॅक्स येता. आनी अशें जावंक कारण ना, कित्याक सायडीच्या पंचायतीक 100 रुपया येता आनी हे पंचायतीक 1400 येता, 100 आहा जाल्यार. आनी तशेंच ट्रान्सफर टॅक्स, फ्लॅट ट्रान्सफर करतलो जाल्यार हावस ट्रान्सफर करतलो जाल्यार 25,000 धरलेली आहा. दुसऱ्या पंचायतीक 3,000 ते 5,000 आहा. स्पीकर सर, हे इम्पॉर्टंट एक इंट्रस्ट घालूंक जावं आनी अशें डिफरन्सीस जावंक करना. अशें युनिफॉर्म टॅक्स केल्ले बरें आनी एवरी ग्रामसभाक BDO आनी पुलीस कंपल्सरी धरूंक जाय म्हणून मागता हांव आमच्या मिनिस्टरा कडेन. हेजेर मातसो इंट्रस्ट घेवन आमचे सांता क्रुजच्या लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे. येस. श्री केदार नायक. Attention of the House is drawn. Attention of the House is drawn to the people residing in the area of Angod, Pedem and Gauswado regarding reinstatement of road damaged by PWD due to laying of water pipeline, distribution pipeline in Angod, Pedem and Gauswado area in Mapsa constituency. 206 हे हिस्ट्री जाता. Thus, No, just I don't mind you taking it, but Speaker sir, is there 220 hours permitted? मुख्यमंत्री बाब 2 0 hour permit आहे. या हिस्ट्री येस येस. 2 0 hour हिस्ट्री सांगले का ताका घेवंक मेळना रे. ताका OTP येना. हांगा 2 OTP येवपाच्यो. जंय रुलींग पार्टीच्या मेंबराक 2 0 hour रेज करूंक मेळटा आनी ओपोजिशनाक एक येना. ही तुमची डेमोक्रेसी, ही हत्या लोकशाहीची. स्पीकर सर, सगळे जाण धाडून अपलोड जाता ते सांगना. हे कशें जालें हे मातशें सांगा न्ही म्हाका, कशें जालें तें. स्पीकर पावर ना आतां मुखेलमंत्र्याक सांगू न्ही, लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक हे कोण नाका, आतां कर डिपेंड तिका. सांग म्हाका 2 बसून घ्या. अशी घेवपाक ते हे पावर मेळटली ना हांगा. जोशुआचे घेता हे कितें मागीर जोशुआक सांग घरा कडेन बस म्हणून पावर मेळटली. विरेश बोरकर घेवप ना घेवप ही सुद्दां स्पीकराची पावर आसा. 0 hour OTP आसना. हे बरें पावर मेळटली बी आहा काय म्हणून काय तो जोशुआचो ती घेवपाक. विरेश बोरकर घे. OTP दी आतां ना ना येतलो. काय बॉन्ड पडो रावला रे. येलो. Speaker sir, I rise to bring to the attention a matter of urgent public concern that all across Goa people are facing difficulties in getting their works done.
from revenue officers such as Mamledar, deputy collectors, as they are not available in their respective offices. As these officers are put duty pretending to elections and are often called for meetings, request the government to ensure that people do not face hardship and that all such meetings pretending to election and involving revenue officers are done online. Speaker sir, आता चालू झाला की इलेक्शनाचे रोल्स आनी कितें अपडेशन आसा आनी तांकां रेव्हेन्यू ऑफिसर्स जितले आसा तांकां आपोवन व्हरता. स्पीकर सर, हे कोविडाच्या टायमार ऑनलायन घेताले हांव रोल्स बीन अपडेशन आसा ताका लागून ऑफिसरांक आपयता, मामलेदारांक, डेप्युटी कलेक्टरांक, आनी जे कॉमन लोक आसा, सिटीजन्स आसा तांकां ते मेळना. ते एवरी टायम एक्सक्यूज दिता की आमी हांगा इलेक्शन कमिशनरान आपयला म्हणून. तू इलेक्शन कमिशनाचो ना ना, आमचे स्टेट म्हाका दिसता तुम्ही झेडपी इलेक्शन ताका लागून करता. सो तुमी सांगा ताका आतां स्टार्टिंगूच इतले जाता, मागीर विचारता. Speaker sir, I will speak to Honorable Chief Minister on this. Yes. ना नेक्स्ट मंत्री दिव्याराणी दिव्याराणी ना. शंकर बामुणकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the growing concern of the people regarding the activities of recruitment agency in the state of Goa and also in Murmo Goa, particularly those involved in facilitating overseas employment for our citizens. There has been an alarming increase in report of some agency taking advantage of the desperation of the youth and job seekers. These agencies are alleged engaged in unethical practice, including charging very high fees, providing misleading information about job offers, and failing to fulfill contractual agreement with the workers. As a result, many Goans have found themselves stranded in foreign countries with no support of means of return. Additionally, there is lack of transparency and proper regulation in this sector. The recruitment process is often not well documented, leaving individuals vulnerable to exploitation and legal complication abroad. It is crucial that we ensure that our people are safeguarded from such exploitation and that proper channels are in place to monitor and regulate this agency. The step government intend to take in this regard. Speaker sir, around more than 50 cases फक्त माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीची आसा जे ऑलरेडी केस फायल केलेले आसा, अशे एब्रॉड धाडटा म्हणून खुबशे इश्यूज जावपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, कृष्णा सागर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Mormugao Taluka due to sudden increase in the circle rate for Mormugao Taluka. The rates in Mormugao Taluka were raised to an unrealistic figure of 25,000 per square meter on par with commercial areas of Panjim, Talegaon and other commercial areas in the north. The increase in prices has tremendously affected the common man as well as the business alike. The stamp duty payable due to the difference in the market rate is notified and is creating tremendous burden on the common man. Moreover, this difference in the rates also attracts 50C of the Income Tax Act, where income is taxable on basis of stamp duty payable and not the actual market value of the transaction. The notified circle rates of Mormugao needs to be corrected to realistic values closer to the market rates to save the unnecessary burden on common man. Speaker sir, one minute. Minister, एकूच मिनिट सर. आज मुरमुगांव तालुकान रेट 1000 पटीन वाडयल्ले आसा. 25,000. So Yes. Because sir, we are studying this matter. श्री Anthony Watts. Speaker sir, attention of the House in drawn among the people of Kottali constituency because the internal roads, residential land area get flooded during monsoon because the cross drainage in Kottali constituency get choked up due to overbridge, construction, debris, garbage and dry leaves. The government should clean the repair all the cross drainage in Kottali constituency before the monsoon to avoid flooding of residential area. सर आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे ड्रेनेज आहे तातले बेगीन डिपार्टमेंटाक सांगून मातशें क्लीन करपाक. स्पीकर सर, नोटेड. या शिवनजी वेगस. because of fear and anxiety in the minds of locals of Benaulim constituency
that the power substation at Carmona and Benaulim is in a bad shape and needs to be upgraded before things go bad and people suffer from long power failures. And the power minister has already given assurance after assurance right from 2022 that work will be done. Vipachi garaz na. But I request him that this time please get these things organized and then make sure that this money is being invested as a capital investment in this financial budget, because he has done a lot of work in our constituency. या दोन्ही सबस्टेशना कार्मोना आणि बेनावलीम प्रपोजल गायलो हा तो पास करून दिवचे. 100 कोटीची कामां घेतल्या. 22 कोटीचो एस्टिमेट आमचो रेडी आसा. आणि एक गजाल सगळ्यांक बरी गजाल सांगता. अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉवर डिपार्टमेंट अनाउन्स न्यू स्कीम, म्हणजे जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सी शोर आसा आणि स्पेशली डेन्स फॉरेस्ट आसा तांकां सगळ्यांक HT लायन जी आसा ती अंडरग्रावंड घालपाक मेळटली. HT तुगेली LT ऑलरेडी करून घेतली वयर, आतां ती तुका फोन घालपाक. HT हेज assurance कितें बरें गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया तें. Because of fear and anxiety in the minds of sports person, sports lovers, Goa University staff and students and general public about the approval of Goa cabinet to hand over the operation of Shama Prasad Mukherjee Stadium at Goa University campus to an event management company at a monthly rent of 25,25,000 to organize non-sports activities, thereby depriving benefits to sports person and creating nuisance and disturbance at the Goa University campus. The sports person, Goa University staff and members of general public has expressed strong objection to this move and demanded that the lease arrangement be cancelled and the stadium be operated by sports department of Goa University as it is on the land that belongs to Goa University. Attorney Costa. Because attention of the House is drawn on the issue of Konkani certificate, which has been made mandatory for various sports in the Public Works Department, PWD, Labour Society. Goan youth are required to wait for hours in Goa Konkani Academy to obtain this certificate. Even candidates who have studied Konkani as their mother tongue are still required to acquire this. I urge the government to examine these students who have studied Konkani as their mother tongue and this for this requirement and to extend the application date. This Konkani certificate जे तुम्ही खंय कंपल्सरी केल्या PWD जे तुम्ही आता पोस्ट काढायचे सोसायटी हांव चॅक करता आनी काडपाक लायता. नो आता ऐक ना इट इज दवर म्हणटा तो. नो लिसन टू मी PWD सोसायटी ना स्पीकर दोन प्रश्न आहे. ना कोंकणी काढा का हांवेनूच दवरल्या. दीस जावंक नासली हांवेनूच घातल्या. ऐक स्पीकर ऐक हांव सांगता दोन वस्तू आहेत तितून दोन मुद्दे आहेत. एक तुवें कोंकणी सर्टिफिकेट कंपल्सरी केल्या फेअर इनफ, बट ताका कोण कोंकणी मदर टंग गरज ना. ती आमी सर्टिफिकेट दिवपाक हे केल्या पण कोंकणी ज्याची मदर टंग आसा किंवा कोंकणी जो शिकला ताका गरज ना. बट कोंकणीन कोण शिकल्याय तांकां कोण तांकां एग्जाम कर आनी सेकंड तुका डेट मातशें मुखार एक्सटेंड कर. इट इज यू आर मेड कंपल्सरी. तुम्ही कंपल्सरी हांव पयलीं चॅक करता. डेट एक्सटेंड कर स्पीकर सर ऐक डेट एक्सटेंड 27 म्हणल्यार जायना ते थिंग लायन लागले लूट पळय. हांव पयलीं आज चॅक करता आनी क्लॅरिफाय करता. आनी ना मुखार डेट मातशें एक्सटेंड कर जावपा ना देव लोक मागीर गाडी मारले. ओपोजिशन लिडराक 0 आवर मेन्शन करून आता यू कॅन जस्ट गेट अप अँड टॉक. तुम्ही हेंय ताका प्रोसिजर शिकया. Opposition leader and leader of the house don't require to use 0 hour. They can just stand up and speak. कितें म्हणटा शिवला स्पीकर काय उतर तूं हांव उबो रावला मरे. तूं घेवन घेता मरे. स्पीकर सर एक मिनिट. आतां हो सिरियस इशू. हांवें हो 0 आवर घाल्लो तो ताका OTP ना म्हळ्यार हांवें घालो ना घालो ते प्रूफ करपाक कांय हें ना. आनी एक मनशाक 2दा येता. हांव 2 येता म्हणून हांव काडना आतां. इशू इतलोच की OTP घालचो नेक्स्ट टायमाच्यान फर्स्ट. आतां हो म्हजो इशू आहा फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट टू करेक्ट सेस ग्रीन सेस. गेले खेपे एनवायरमेंट मिनिस्टराक हांवें लेटर केल्लें 14 नोव्हेंबर 2024.
आज अनस्टार्ड LAQ 129 आहा. जिंदाल म्हणटा तांचे कडच्यान ग्रीन सेस कलेक्ट करूंक नाशिल्ले 150 कोटी रुपयांक. स्पीकर सर ते कोर्टान गेले, कोर्टान ते जिखले, म्हणसर हे न्हिदून रावले एनवायरमेंटाचो लॉयर. आतां स्पीकर सर 2 ऑगस्टाक गव्हर्मेंट लॉयर जोकी गुदीन म्हणून ताणें लिगल ओपिनियन दिलें की हो जजमेंट चॅलेंज करचो म्हणून. हांवें आतां LAQ घालो फेब्रुवारी 2025. ताजे मागीर पोल्युशन कंट्रोल उठलें आनी मनीश साळकार म्हणटा ताजे कडेन हायकोर्ट एडवोकेटा कडच्यान ओपिनियन घेतलें 8 मार्चाक. तो कितें म्हणटा की चॅलेंज करपाक जाय आशिल्लें पूण आतां लेट जालें म्हणून, टायम पार जालें म्हणून. हे बोवाळान 150 कोटी रुपया सरकाराक लॉस जालें. सो रेव्हेन्यू लॉस सरकाराच्या तिजोरीन पडटा फूल. स्पीकर सर, हें अशें जातकर हांव पॉयंटेड क्वेश्चन करता एनवायरमेंट मिनिस्टराक. whom is he holding responsible and how is he taking him to task? हे कोणे केला? पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान केला, कोणे केला? 150 कोटी सरकाराक लॉस जाल्लो आहा. स्पीकर सर, जिंदालाचे लोक म्हणटात की जिंदाल म्हणटा व्हडलो साप के साथ साप का विकास गोंयकाराचो श्राप. हे तुमचेर आयला आतां म्हणजे आतां हे काड म्हणून सांगशी हांव. जिंदाल तुमचो साप, साप के साथ साप का विकास आणि गोंयकाराचो तुमचेर श्राप. सांग म्हाका. ओके, नेक्स्ट श्री उल्हास टेकर. अरे हांव I would like to bring to the notice of the government that there are 5 village panchayats in my Navili constituency. Village panchayats collects waste from the household, but panchayat does not have land for disposing this waste. I request government to allow the treatment of wet waste generated in Navili constituency at Kakura waste treatment plant. Speaker sir, panchayati garbage collect करता पण त्यांना डिस्पोज करपाक त्यांच्याकडे जागो ना. ह्या खातीर खुबसो प्रॉब्लेम जाता. घरां वाडटा, पॉप्युलेशन वाडटा, त्या प्रमाणे गार्बेजूय वाडटा. सो म्हाजी मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट आहा की जी ही आमची गार्बेज आहा ती काकोडा ट्रिटमेंट प्लांटान मातशें अलाव करचें म्हणून. श्री युएलएम ऑपरेशन लीडर. Speaker sir, attention of this house is drawn to the incident of unseasonal rain that has caused significant damage to the public properties due to collapse of Mukhyamantri Mache Aika. Due to collapse of uprooting of trees and severely impacted kaju production, other agricultural production, resulting in losses for our farmers. The farmers require urgent assistance, compensate for their losses. Also, many people traveling on two-wheelers were injured due to slipping of lichet, slipping of lichet at wet waste at Sonsodo. Culture is a lok sokal padai tinga slip za. Sonsodo? Yes. South Goa most affecting most of the people traveling. There needs to be, you need to take a permanent measure. जायत आहा. हेजेर आनी हिंगाय स्क्रीन गेल्या. डुमको काल रात जाली आनी हिंगाय काडोक जालो. तेंय चॅक कर. स्पीकर सर, ताका खंयसरी कितें दिसता? येस, श्री पेमेंट शेट. पेमेंट शेट. Because of fear and anxiety in the minds of people within the vicinity of Bicholim Taluka, especially during the monsoon season, that river Bicholim as well as the river Pilgaon gets flooded and play havoc with the disaster to public and property. In this context, calling attention was raised on 2nd August 2024 before the August House that flooding took place on 1st August 2024 with flow of strong current due to heavy rain to river Bicholim crossing Pilgaon. Merely preparing estimate for desilting and flood mitigation by removing vegetative debris and river material deposited in the river and construction of flood protection wall will not serve the purpose, but additional to this, attention has to be given to river Pilgaon where we find more sources of flooding because of that the trace of river is buried with mud and depth has been shallowed, resulting heavy flooding start at the point of Pilgaon river, thereby destruction to nearby houses and the public, which is beyond control. In the view of above, I request the government to give weightage to the priority for dredging of the mud from Pilgaon river to increase the depth, which is main cause of heavy flooding, and control the alarming situation, and this work has to be taken on top priority and on the war footing to prevent the flooding before assuring monsoon season in the public interest. Yes. Sri Sankal Vamunkar.
Attention of the House is drawn to the plight of the various bar owners in Goa with respect to notification issued by the government in June 2024, which was put some of the bar owners under tremendous pressure and financial burden due to 100% additional license fees charged on the license issued and सभागृहाच्या also कामकाज on 5 its मिनिटांनी renewal. वाढवतात या पुढे पुढे This bar owner first only are facing competition from the wholesaler outlets, apart from paying off for other license from the authorities such as local body, foods and drugs, weights and measure, health, sale tax, electricity, etc. The bar owners who are covered under the notification also faces a stiff competition from the one who are not covered in view of no uniformity. These bar owners appeal to government to immediately withdraw this notification to safeguard their livelihood. Step government intend to take in this regard. Speaker sir, काल आमचे काणकोण बार ओनर्स असोसिएशनाचे यांच्यानी मेमोरंडम दिल्लो आसा, सीएमाकूय दिला, स्पीकर सराकूय दिला, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सगळ्यांक दिल्लेले आसा. तशेंच माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो गुणशेखर बार तेंच्यांनी दिल्लेलो आसा. हे सगळ्या लोकांक त्रास जावपाक लागले, हेजेर मातशें लक्ष दिवचें. स्पीकर सर, फक्त हांव एकूच क्लॅरिफिकेशन दिवपाक सोदता. PWD सोसायटीचे हाडली हांवें ती. इट इज एक्चुअली कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट. त्या तेंच्यांनी एसेन्शियलान नॉलेज ऑफ कोंकणी म्हटलां. ताची स्कील टेस्ट घेता, ताका उलोवंक येवपाक, त्या ती सर्टिफिकेटची हेका गरज ना. ओके, परत एकदा हांव सगळ्या हावजात आनी भुरग्यांक कळपाक जाय म्हणून सांगता, तांच्यांनी ताका कंपल्सरी सर्टिफिकेट आपल्या कोंकणीन येता. म्हणजे कितें जाता, आतां कोंकणी अकादमीक आमी हें केल्या, ऑथॉरिटी दिल्या. सर्टिफिकेट म्हणजे बरोवपाक आनी कोंकणी येवपाक जाय म्हणून ऑथॉरिटी दिल्या, बिकॉज ऑफ दॅट पोस्टमॅन पोस्ट घेवपाचे पळय तेज्या खातीर. ह्या पोस्टा खातीर 15 year रेजिडन्सी कंपल्सरी आसा. स्कील टेस्ट घेता आसतना ताका कोंकणी उलोवपाक येवपाक जाय, सर्टिफिकेट कोंकणीची लावपाची गरज ना. ना स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा हेंच सारकें तुवें सांगलें, बट आतां तुवें तर थिंग चोयल्यार तांकां 500-600 भुरगे लायनी हांव लागले. ताकाच लागून आतां ताका डिक्लेअर करता की कोणूच सर्टिफिकेटी घेवंक PWDच्या पोस्टा खातीर रावपाची गरज ना. तेजेर एप्लिकेशन तशेंच डायरेक्ट दिवनी. That is important. Accepted. Yeah, thank हांव you. इन्स्ट्रक्शन दिता. Thank you. हय. वर उरिल्ले सगळे अभिनंदनाचे प्रस्ताव तो आगोंदाचो तर ताजे उलया न्ही तुमी. इट्स अ सिरियस इश्यू. स्पीकर सर, बार स्पीकर सर, हय, फक्त तो पोस्टल बेल्ट सोडून जे भितरले इंटेरियर पंचायती ज्यो आहा पळय न्ही, तो इश्यू आमी रिजॉल्व करता. स्पीकर सर, फक्त ते सामक्यो कोस्टल बेल्टाचेर आहा ते आनी गांवांत आहा ते, तो डिफरन्शिएट करता. हांव एक्सायज डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिता. स्पीकर सभागृहाचे कामकाज 2:30 स्थगित करता.